Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. स्वर्गीचे बापा आम्ही तुका आर्गां आनी दिन वाचता ह्या दिसा पासत तुवें आमकां तुज्या उतरांसून तुजें उतर आयकूंक हे सोयक हांगा बसपाक तुज्या उतरान एक आमी आशिर्वादीत जावपाक कित्याक तूं म्हणटाले मेरी माठाक सांगताले मेरी माठा मेरीन सारकी बरी प्लीज जागा वेचून काडली आनी सारकी आशिर्वादाची ती जागा तुवें आमकां तुज्या मुखार बसोन तुजें उतर आयकूंक हें फावो केलेल्या पासत तुका आमी आर्गां दिता. खरेंच आमकां तुवें आशिर्वादीत केलाय आनी जें उतर आमकां गरजेचें जें उतर आमकां जिवीत दिता तें आमच्या कानार सासता. हे दिसभर आमी आयकलां आनी तेच वरवीं आमचो भावार्थ स्ट्रॉंग जाता आनी ह्या भावार्था वरवीं आमच्या जिवितांत जें कितें घडोवन येनासलें तें घडोवन येयलां म्हणून आदी फुडेंच आमी सोत मानता जेजू. कित्याक तूं हें उतर म्हणटा जें मनशाची जायना तें देवाची जाता आनी इतलीं वर्सां आमचे शक्तीन आमी करतालीं आनी आमकां कळोन येयलें तुज्या पांयाची बसोन जेन्ना तुज्या उतराची परगोटणी जाता तेन्ना कळ्ळें की मनशाची कोणाची जायना तें देवाची जाता. तेका लागून जेजू तुज्या उतराक आमी कान दिता आनी आमी हांगा पासून येयल्या जाल्यार आमी तुजी शेलयो जावन कित्याक तूं म्हणटाय म्हज्यो शेलयो म्हजो ताळो आयकतली आनी म्हज्या फाटल्यान येतली. होय जेजू तीच शेलयो आमी तुजो ताळो वळखता म्हूण तुज्या फाटल्यान येता. तुज्या उतरान तुज्या ताळ्यान आसा जिवीत जी घटाय तें बळ तें उतर जें आमकां जिवीत दिता जें उतर आमच्या जिवितान पावर हाडटा जें उतर आमच्या कुडीन इफेक्टीव ऑपरेशन आमकां जायें केदून तो उतर आमचें करता म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता तुवें फर्स्ट ऑपरेशन आदावां केलें तेजी भोर काडली आनी हेवेंक घातली. तशें तुज्या उतरा उद्देशी आमकां कळना जशें आदावांक कळोंक नासलें तशें आमकांय कळना आमच्या जिवितान कितें जाता जेन्ना आमी उतर आयकता उतराचेर कान दिता तेन्ना आमच्या जिवितान कितें घडटा तें आमकां खबर ना पूण आमी जाणा ह्या उतरान कितें तरी आमच्या जिवितान बरें हाडटा म्हणून जेजू. आमच्याच न्हू आमच्या उद्देशी आमच्या फॅमिलीच्या सरावंडींग आसलेल्या तेंच्याय जिवितान म्हणून तुका आर्गां दिता जेजू. आमी आर्गां दिता जेजू येद्या वक्तार आमचे सगळ्यांचे आत्मीक कान उक्ते केलाय. हे आत्मीक कान उक्ते केला आनी आमचें जें कितें आयकता तें कांय जावन गेलां. कित्याक तूं म्हणटाय जें कांय जावन तुज्या उतर बोल्लां तेंच तुज्या तोंडांसून भायर येतलें. त्या पासून जेजू आमी सोत मानता आमचे आत्मीक कान उगडले आनी जें कितें आयकता तें कांय जावन गेलां आनी आमच्या तोंडांसून जें आमी उलयता तीं उतरां फक्त तुजीच उतरां भायर सरता. जें उतर आमकां स्वतंत्र करता तें आमच्या जिवितान बळ हाडटा तें आनी एक क्लासीचो पवित्र आत्म्या तूंच कंट्रोल घेताय आनी तूंच म्हजोय कंट्रोल घेताय म्हूण तुका आर्गां दिता. म्हज्या तोंडांसून तुजीच उतरां जीं बरयलेलीं आसा तीं भायर सरता म्हूण तुका आर्गां दिता आनी तीं उतरां दुसऱ्यांक आशिर्वादीत जाता जेजू. दुसऱ्याच्या जिवितान बरेंपण हाडपाक जेजू आनी तुज्या रस्त्यान चलपाक म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता दिन वाचता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. God is good. Listen, God is good. केन्ना केन्ना गॉड इज गूड न्हू. केन्ना आमकां बरेंपण येता तेन्ना आमचो जीव बरो म्हणटा न्हू आमी जीव बरो थँक्यू जिजस म्हणटा न्हू ना. आमी म्हणटा हांगा ऑल द टायम्स म्हणटा न्हू सगळो सगळोच बरो देव सगळो गोत. जेन्ना आमकां रिपोर्ट येयलो न्हू तेन्ना देव बरो रिपोर्ट एक येयलो कसलो तरी केन्ना देव बरो सांगा न्हू तुमी देव बरो रिपोर्ट बरो येयलो म्हणटकू तेन्ना आमी नाचता सारकी देव बरो पयलीं कितें जाता
देव बरो म्हणटा पूण कोण न्ही आसा आं देव बरो म्हणून नाचता रिपोर्टर बरो येयलो म्हणटकूच नाचता न्हू आमी सगळीं नाचना दाखयता सगळ्यांक म्हाज्या भाशेन नाचोकूच जाय देव बरो जाल्यार आमी नाचोकूच जाय न्हू सगळो गोत काल आमी कितें शिकतालीं सोंसणीकायेचेर वरवीं दुमया वरवीं आमची सोंसणीकाय वाडटा आनी ते वरवीं आमकां बोरवासो येता आनी हो बोरवासो जो येता हो बोरवासो दुबाया वरवीं आमकां येता तेन्ना आमी देवा शिव येता आनी तेन्ना आमचेर पवित्र आत्मो येता आनी तेन्ना तो आगापे लाव एकीच सायडीचो मोग आमच्या काळजान ओतयलेलो आसा न्हू आनी आमी शिकताले न्हू कित्याक आमच्या जिवितान हो आगापे लाव काम करिना जेजूच्या जिवितान काम करतालो सगळो गोत 24/7 न्हू कित्याक आमी शिकताले न्हू काल कित्याक करिना भिरांत येता आमकां ह्या संवसाराची भिरांती वरवीं आमकां हो काम करिना आमच्या जॉबाचे पयला जॉबाकूय देवान वेचून काड सगळें दिल्लेलें पूण जॉबाचे भिरांती वरवीं सगळें काबार जालें आनी कितें शिकताले आमी एक रागाचे वरवीं बोगसणें दिवंक जायना आमकां आनी जेन्ना आमी आगापे हें देवाच्या मोगान चलतलीं तेन्ना आमकां कुंडिकाय कोण अपमान करचो ना तूं रागाची उतरां कोण उलोवचो ना आमकां म्हणून अशें आसा आं ही प्रॅक्टीस आमच्या जिवितान ही टेस्ट म्हणटा न्हू आमी टेस्ट येता आमकां तो आगापे लाव वाचेर मोगाची टेस्ट आमी ती मोगान पास करूंक जाय लोक कितें कितें म्हणटलोच आमकां न्हू अपमानतलोच हां तशें बायबलान बरोवंक ना जेजूक म्हणी नासले जेजूक म्हणटाले न्हू सगळे आमकांय म्हणटले तेन्ना आमचो मोग कसो आसूंक जायो हालोवंक जायो ना खालतीकायेन सोंसणीकायेन आनी कित्याक म्हणटाले आमी संवसाराची खंय जियेता न्हू आमी संवसाराची न्हू म्हणटा न्हू देवान आमकां वेचून काडले संवसारांसून अशी आमी स्वर्गा वयली हांगा आमी परदेशी म्हणजे रावता आमी थोडो तेंप न्हू मागीर आमकां राग येयलो घेवन बसपाक जाय हां आमी जाणा जावंक जाय हांव संवसाराची न्हू हें आमकां घेवन बसोंक जायना न्हू आनीक जाणा तुमी Act 9 आसा ते Act 9 जेन्ना सावलू धुमाळो दिलो जेन्ना कितें जालें जाणा तुमी सावलू देवाचें उतर परगटना तांकां धुमाळो वयतालो तांकां घेवन वयतालो वाटेक कितें जालें ताका एक उजवाड पडलो पयलीं उजवाड सगळ्यांनी पयलो आनी ताका एक आवाज येयलो कसलो आवाज येयलो तेजेंच नांव काडलें न्हू हां सावलू सावलू म्हाका कित्याक त्रास कोत्ता सावलू कोणाक त्रास कोत्तालो आं तो देवाचें उतर परगट्टाले आनी जेजूचें उतर परगट्टा तांकां त्रास कोत्तालो न्हू तो पूण जेजू म्हणटा म्हाका कित्याक त्रास कोत्ता जेजू म्हणटा म्हाका कित्याक त्रास कोत्ता म्हणजे जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट्टा वो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना आमकां कोण कितें कितें म्हणटा तेन्ना आमकां न्हू जेजू म्हणटा म्हाका म्हणटा ताका लागून तो Exodus 14:14 कितें म्हणटा तूं शांत राव हें झूज मोजें म्हणटा तो कित्याक तो म्हाका म्हणटा न्हू तुका म्हणिना तूं शांत राव आमकां म्हणिना कोण म्हणटा जेजू ताका लागून म्हणटा तूं शांत राव हें झूज मोजें आनी हांव तें झगडटलें हांगा कळटा न्हू तो म्हणटा सावलू सावलू म्हाका कित्याक त्रास कोत्ता म्हणजे ते कोणाक त्रास कोत्ताले मनशाक जी कोण मनशां आयका पूण जेजू म्हणटा तुमकां न्हू ते म्हाका कितें कितें म्हणटा असो आमकां कितें कितें म्हणटा जाल्यार आमी झगडोंक जायना म्हणटा तो कित्याक तें झूज म्हजें न्हू तुमचें न्हू तें म्हाका म्हणटा न्हू कितें तुमी कित्याक झगडटा तुमी फक्त काम करा मोगान चलपाचें आमचें एकूच काम न्हू ग्रेटस्ट कमांडमेंट सिस्टर सांगताली ग्रेटस्ट कमांडमेंट लव यू एज आय लव यू लव वन एनदर एज आय लव यू एक्चुली न्हू आमी कोणाचो मोग करत चड करून केन्ना जेजूचो फोकस कितें आमी
कोण दुखयता तेजो मोग करून दाखोवपाक. तेणी दुखयता तेजो मोग करून दाखयला न्हू. डिसायपल म्हणजे कितें, तेणी पळय कितें केलां जेजून तें आमी करपाक जाय आमच्या लायफान. तेणी करून दवरलां तशेंच आमी चलपाक जाय. एक टिचर एग्जाम्पल दिलें, ट्युशन टिचरीक बसून तें कितें शिकयलां तेंच शिकयता न्हू. हां, तशी कॉपी करपाक जाय आमी जेजून कितें केलां तें. आमी हे संवसाराच्या सगळे वस्तूंचो मोग करता न्हू, तेन्ना आमी देवाचें मोग आमच्या भितर दिश्टी पडना. काल वाचलेलें न्हू आमी 1 जॉन 2:16-17 अशें वाचलेलें न्हू आमी. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूचो दोन सांगला. संवसाराचे म्हणजे संवसाराचे नेम, हे कायदे आसा तितून आमी लोबले जाल्यार आमी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत दिश्टी पडचो ना. आनी संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान लक्स शब्द, कुडीचे वांडावणे, हां, दोयाचे हें सगळें, आनी गिरेस्तकायेचे. जेजूकूय 3 हेजे टॅम्पटेशन येयलें न्हू. हां, तसलेच न्हू, कुडीचे, बुकेचे, भूक लागल्या काय म्हणून मागीर कितें काय वयर येयलो आनी उडकी मार सांगलें. आनी तिसरें गिरेस्तकाय दाखयली न्हू. हे तिनूय आसा न्हू 1 जॉन. काल आमी पळयतालीं. सगळें आमकां टेस्टींग असल्या तेचेर येतलें, कुडीचेर म्हणजे देवाच्या उतराचेर. ते देवाच्या उतराचेर वचून उडकी मार, तुका एंजल हें करतलें. साम्स 91 आसा न्हू. आनी सगळी गिरेस्तकाय दाखयली, संवसाराची सगळी गिरेस्तकाय दाखयली. तशें आमकांय दाखयतली गिरेस्तकाय. आनी जेन्ना आमी गिरेस्तकाय भितर वयता तेन्ना आमकां देवाचो मोग जो आगापे लाव आमच्या काळजान भितर ओतयला तो आमकां दिश्टी पडचो ना. दिश्टी पडोंक जाय. हय, चल आमी कितें करूंक जाय, हितूनसून चड मोग करूंक जायना संवसाराच्या वस्तूचो. आसा तितलोच, ते सगळो लोभ धरून रावूंक जायना. फक्त पयशे पयशे ना, तितलोच वगत. टायम आसा सगळ्याक न्हू. पयशे जोडूंक टायम आसा न्हू, स्पेंडूय करूंक टायम आसा. सगळो गोत स्पेंड करता पयशे, सगळो गोत टायम आसा न्हू, ते टायम तांकां दिवया. पूण देवाक आमी पयली सुवात दिवपाक जाय. देवाच्या उतराक न्हू, देवाक म्हणजे देवाच्या उतराक आमी दिवपाक जाय न्हू. आयज आमी एग्जाम्पल पळोवया बायबलांतले, कशें मोगान आगापे मोगान जियेल्या पळय ती. तशीच आमकांय देव आपोवणें दिता. रुथाचे चॅप्टर रूथ पळोवया आमी. रूथ फर्स्ट चॅप्टर पळोवया आमी. ओल्ड टेस्टिमेंट. Ruth chapter 1. 1 and soon was there. In the day when the judges gone Israel, there was a female in the land of Canaan, and a certain MP. Okay, NIT. Yeah. In the day when the judges ruled in Israel, a servant female came upon the land. So a man from Bethlehem in Judea left his home and went to live in the country of Moab, taking his wife and 2 sons with him. आता एक म्हणटा गांव आसलो इस्रायलचो फेमेल. तेच्या गांवान एक दुखोल कसो पडलेलो सगळे म्हणून. एक दादलो आसलो, तो आपले बायलेक ओ दोगां चेड्यांक घेवन, चेडे सांज तो घेवन मोबा त्या गांवान गेलो. कोंकणीन वाचून पळोवया. थँक्यू जिजस. फुडाऱ्याच्या दिसांनी देसान दुकोळ पडलो आनी जुदाच्या बेतलेमाचो कोण एकलो मनीस आपले बायलेक आनीक 2 पुतांक घेवन मोबायाच्या देसान बिराड करूंक गेलो. मोबाच्या देसान म्हणटा बिराड करूंक गेला. आमी वयता दुसऱ्या गांवांनी काम करपाक. आमच्या गांवान कितें जालें जाल्यार आमी कितें करता, गांव सोडटा, भुरग्या बाळांक घेता आनी दुसऱ्या गांवान वयता न्हू. एक गांवान वयता मोबायल. आनी कितें जाता दुसरें मागीर लायन
दादल्यांचें नांव Second line? एमिलेक, ताचे His name बायलेचें was नांव Elimelech. एमेलेक Elimelech. एमेलेक इंके आसा. Okay, Amalek. His wife was Naomi. Their two sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem in the land of Judah, and when they reached Moab, they settled there. हें आतां कळटा न्हू तेजे बापायचें नांव आनी तेजी बायलेचें नियोमी आनी 2 सान आसले ते महालोन एंड किलो ते सगळे इजिप्टान बेथलेमान गेले रीच देर तेचेर पावले ते आनी ते आतां सेटल जावपाक कामाक गेले. थँक्यू जिजस. सेकेंड. दादल्याचें नांव एलिमेलेक, ताचे बायलेचें नांव नाओमी आनी ताच्या दोगांय पुतांचें नांव माहलोन आनी किलोन. तीं जुद्याच्या बेथलेहेमाची एफेरमाच्या कुळांतलीं. मोबायच्या मोळ्यांचेर वचूंक ताणें थंय ठिकाण केलें. ती त्या गांवांत रावली. आतां आमी वयता आनी खंयचोरी कामाक वयता आनी थंयसर सेटल जाली. तशीच ती आपलो घोव आपले बायलेक भुरग्यांक घेवन त्या गांवांत गेलो. तिसरी लायन पळोवया सिस्टर. थंय एलिमेलेक नाओमीचो घोरकार मेलो आनीक ती आपल्या दोगां पुतांक घेवन उरली. त्या गांवांत कितें जालो तिचो घरकार मेलो. आतां कोण नोमी तिचो घरकार मरता आनी तिचे 2 जाण पुतांक घेता आनी थंय ती रावता. आतां जाणटे बरोबर फुडें आमी हें मोबाय चेडवा कडेन लग्न जालें. एकल्याचें नांव ओर्पा आनी दुसऱ्याचें नांव रूथ. तीं सुमार 10 वर्सां थंय रावलीं. आनी पळय तिचे दोगांय चेड्यांचे थंयसरूच त्याच गांवच्या लोकांक तेंच्या गांवच्या न्हू पळय रावताल्या त्या गांवाच्या लोकां कडेन एका चेडवां कडेन तांकां दोगांयकूय लग्नां केलीं. पयल्याचें नांव कितें? ना ओर्पा आनी दुसऱ्याचें न्हू रूथ. मागीर नोमीचे पूत मालोन आनी किलोन दोगूय मेले आनीक नाओमी आपल्या दोगां पूत आनी घोव नासतना उरली. तिचे दोगांय पुतांक आनी ती दोगांय पुतांक घेवन आनी सुनांक घेवन ती आपूण रावताली थंयसर. मागीर थोड्या दिसांनी तिचे दोगूय पूत मरता. आतां दोगांय सुनांक ती पळय आतां ती कितें पळय तिचो मोग पळोवया आमी आतां नियमीचो. त्या उपरांत तिणें आपल्या सुनांक घेवन मोबायच्या देसांतली भायर सरूंक चिंतलें. कित्याक सोर्वेस्पोरान आपले परजेक भेट दिवंक तिका जेवण खाण दिता म्हूण तिणें आयकलेलें. अशें आपल्या सुना सांगाती आपूण रावताली तो गांव तिणें सोडलो आनी परत जुदाच्या देशांत वचपाची वाट तांणी दवरली. ती आतां त्या गांवांत मोबायल तो गांव न्हू एक श्रापाचो कसो गांव असो. त्या गांवांत ती आसताली. तिका श्राप कसो गांव जालो. तिचो घोव मेलो. ते 2 पूत आसले ते मेले. आतां तिणें कितें केलें डिसिजन घेतलें आपूण आपल्या परत्या गांवांत वयतली म्हणून. आतां सुनांक ती सांगतली फुडें सुनांक घेतली. सुनांक व्हरपाक ना ती पूण ती आपूण चिंतता आतां आपल्याच गांवांत वयतली म्हणून. तिका आतां कळ्ळें हो गांव एक श्राबीत कसो जालो न्ही तिका. तिचे आसलें सगळें गेलें न्हू. सगळें गेलें तिचें. घोव आसलो तो गेलो. 2 जाण पूत आसले ते मेले. आतां सुनो आसा ओर्पा आनी रूथ. नाओमीन आपल्या दोगां सुनांक म्हळें चलात परत
जण एकली आपापल्या आवयच्या घरान. जशें मरून गेल्यान ताचे सवे आनी म्हजेय सवे तुमी विस्वाशी मोग दाखयला. तेच परी सर्वेस्पोर तुमचे सवेन दाखोवं. आतां ती आपल्या सुनांक कितें सांगता, तुमी म्हणटा तुमच्या गांवा आवयच्या घरा वचात आनी बरे भाशेन रावात म्हणटा. आतां कितें म्हाजे कडेन कांय ना, पूत आसले ते बसून मेले न्हू. आतां तूं वचान तुमच्या घरा वचा. दोगांय सुनांक सांगता न्हू, दोगांय सुनांक सांगता. आपूण वयता आतां, ती वचपाचे तयार आहा. तांकां ताई तुज्या घरा वचून तेंच्यांनी आपल्या आवय बापायचो आपणाचो संवसार केल्लो अशी कोण तरी सांगता. हांव एकली आसा आनी तुमी म्हाका खंय सोडून वयता म्हणटली न्हू. हां पळय तिचो मोग पळय, ती आपणाचें चिंतिना, तेंचें बरेंपण चिंत्ता. ती आपल्या सुनांचें बरेंपण चिंत्ता. आमी सेल्फीश आसता न्हू, आमी आमचें चिंतिना. हां म्हाजे कडेन कितें आसलें हांव दुसऱ्यांक दिलें, कोण पळयतलो म्हाका? पयलींच न्हू आमचें ना. आतां ही सुनो गेलो म्हाका कोण पळयतलो म्हातारपणार? आमी वचोंक दितली? तुमी एकदां लग्न जाली ह्या घरानूच मरोंक जाय आनी वचोंक जाय म्हणटली न्हू. आं कितल्यो हांव एक फ्रेंड म्हणजे कोण सांगतालें म्हाका, सासू माय आतां कितें म्हणटा, तिका भुरगें जावंक ना सुनेक. तुजो घोव मेलो म्हणटकू तुवें सगळें पॅकअप करूंक जाय, तूं हांगा रावपाक ना. ही आतां कितें सांगता, तूं वच आनी तुजें संवसार कर. आं ही सांगता तुजें संवसार करा तुमी आवयच्या घरा वचांनी. आमी आमच्या घरान आमकां आमी विसरता काय दुसऱ्याचे खोशी पळयता आमी, तेजी कितें खोशी एक वचप परत न्हू. म्हणजे तांकां कितें जाय डिझायर आमच्या घरानूच तेंचें बरेंपण आमी चिंत्ता. एकदां एकदां माय म्हणटा आवयगेर बसून धाडिना म्हणटा सुनांक न्हू. कितें म्हणटा, पूण ही तिचें काळीज बरें आसता, ती फुडें बरें सांगता. ती आपूण तुमकां दवरून कितें करूंक. सर्वेस्पोर तुमकां जण एकलेक तुमच्या गोरकाराच्या घरान विसो मेळसो करूं. तेन्ना तिणें ताचो उमो घेतलो, पूण तांणी आपलो ताळो उबारून रडून सुरू केलें. तिणें तिका म्हळें, ना, तुज्या लोकांशी रावूंक तुजे बरोबर आमी येतले. हांव आतां दोगांय सुनो तिका सांगता, ना म्हणटा आमी परती वयची ना, तुमी वचात आनी हें करात, आतां रावूं नाका हांगा. आनी ती बरी उमो घेता तेचो सासूमायचो. पूण आमी तुका सोडून खंय वयची ना म्हणटा दोगांय जाणां. आतां हांगा दोगांय म्हणटा हांगा. मागीर पळोवया फुडें. धुवानो घरा वचात. नवमीन म्हळें, म्हजे बरोबर कित्याक म्हूण तुमी येतात? कितली लायन ती लायन कितली? दुवानो 11वी. 11वी लायन. 11वी लायन पळोवया आमी. आतां सुनांक कितें म्हणटा, पयलीं सुनो म्हणटा आनी आतां कितें म्हणटा? दुवानो. आमी केन्ना म्हटलां आमच्या सुनांक धुवो? 11 लायन पळोवया कितें म्हणटा इंग्लिशीन. बट द नोई रिप्लाय, वाय शूड यू नो गो ऑन विथ मी? ना हांगा ना ते. हां हां 12 आं ते 11 आहा, हांगा 12 आहा. नो माय डॉटर, रिटर्न टू युअर पेरंट्स होम, फॉर आय एम टू ओल्ड टू मॅरी म्हणटा ती. आपूण परतो लग्न जावन तुमकां भुरगीं जावन हें करूं शकना म्हणटा आनी तुमकां लग्न करूं शकना. पूण ती कितें म्हणटा? सुनो न्हू तेज्यो. हां कितें म्हणटा? डॉटर न्हू. आमी कितें म्हणटा काय? आमी सुनांक कितें म्हणटा काय? थँक यू जिजस. थँक यू जिजस. पळय आमी हांगा शिकता. आमी आतां कितें न्यू टेस्टिमेंटान आनी आमकां
देवान हांवें सांगूंक ना तुमकां ह्या वर्सा पापानूय तें टॉपीक घेतलें आमी भितर वयतानाच लव युअर एनिमीज म्हणून सांगलेलें. ह्या वर्सा आमी आतां न्हिदनसून जागी जावपाक जाय. देवान जेजून सांगलां दुस्मानाचो मोग कर, दुस्मानाचो मोग कर म्हटलां न्हू. सो आमी दुस्मानाचो मोग करतले जाल्यार आमचें रिलेशनूय चेंज करूंक जाय. कित्याक आमचे चड झगडी जाता सुने आनी सासूमाय मदीं? कित्याक कशें दिसता? ओके, आमी कितें म्हणटा जाणा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कायदो जालो न्हू. मदर इन लॉ न्हू. Okay, you say, no? I'm talking about when I heard it, okay? Most of the people say, he's my mother-in-law. He's my father-in-law. He's my brother-in-law. Law. So, कायदो कसो न्हू. ते कायदोच उरलो मागीर तो. हेड. I'm हेड. लॉ म्हणजे हेड दिलो ते कायदो येयलो न्हू. मदीं कायदो येयलो. सो ते सुनीक कायद्यानूच पळोवपाक लागली ती. कायदो मातसो स्ट्रीक आसता न्हू हेड मास्टर. इंग्लिशीन म्हणटा न्हू आमकां बायबलान आहा न्हू लव लायक अ हेडमास्टर म्हणजे बोडी घेवन. तसो तो कायदो जालो न्हू मदीं सासूमाय आनी सुने मदीं. ताका लागून ही म्हणटा चेडू. आतां चेडू म्हणटा कितें जातालें रिलेशन? माय डॉटर जातलें न्हू. पूण आमी ते नजरेन पळयना न्हू चेडवाचे नजरेन. ताका लागून ते आगापे मोग सासूमाय सुने मदीं घडोवन येना. कित्याक आमी ऑलरेडी कायद्यान पळयता ते. कळटा? कायदो पळयता आमी. कित्याक आसली भयण? कितें जालें? माय म्हणिना. आं? ओके 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 कांय न्हू काय आतां आतां आमी पळोवया. एक म्हाका एक फ्रेंड मेवलें मागण्यांनीच. ताका एक सिस्टर मेवली खंय. तिणी तिका कितें सांगलें, तूं काजार जावंक वयताय न्हू, तूं तुजे सासूमांक माय म्हूण, पूण केन्नाच चिंतूं नाका ते चेडू म्हणून तुका मानून घेतलें. कितें जालें ब्रदर? तें केन्नाच तूं समजो नाका ते तुका रोखडेंच तुका ती चेडू म्हणटलें म्हणून. पूण तुवें कायदो कितें तिका माय म्हणपाची, माय म्हणून पळोवपाची. ते सिस्टरीन तिका सांगलेलें. आनी ती न्हू सारकी तेच. आनी तिका कितले टाफ चोरी पासून घालताले सासू. पूण ते म्हणटाले म्हाका चेडू, म्हाका म्हणटा हें उतर याद येतालें. तिका माय म्हणून पळय, माय म्हणून पळय. आनी ती तुका रोखडेंच चेडू म्हणटलें म्हणून समजो नाका. आतां आमी आमचें सगळें चिंतप सांग जाये. आतां म्हाका उतर मेवळा न्हू. हांव एक सासूमाय, म्हाका एक उतर मेवळा जाल्यार हांवें तिका चेडू कशें करपाचें म्हाजो कायदो. कित्याक हाका मेवळा न्हू देवाचें उतर. हांवें तें लॉ ब्रेक करूंक जाय न्हू. हांवें मदर इन लॉ बीन तें काडून उडोवंक जाय न्हू. हांवें न्हू. कित्याक म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळां. म्हाका शिकोवन मेवळ्या. जेजून सांगलां लव युअर एनिमी. सो तो लॉ वाचल्यार कसोच मोग करूंक जावचो ना. ती म्हाका कितें कितें म्हणटा एनिमी कशी न्हू, कितें कितें म्हणटा हर्ट्स घेता न्हू म्हाका सगळें. म्हाका कशेंच मोग करपाक जावचो ना. हो आगापे पासून मोग म्हाज्या भितर आसा. आनी तो जर हांव तें लॉ ही म्हाजी सून म्हणून चेता जाल्यार तो एक्टिवेट जावचो ना. जावतलो? तूं चेडू म्हणून पळय. पूण जेन्ना बी घालता, आतां चेडू म्हणून बी घातलय रोखडीच वाडटली फाल्यांच. आतां बी घालता म्हणटकूच बी एक टायम आसतलो न्हू. त्या टायमाचेर पासियस जाय न्हू. कितें म्हणटा पासियस जाय न्हू. ते पासियस आमकां धुमाळ्या वेळारूच आमचे पासियस वाडटा. जेन्ना धुमाळो येता तेन्नाच पासियस बरवासो येता आमकां, होप. सो म्हाजे क्लासीन एक भयण आसली आनी तिणें चेड्याचेर काजर आसलें. हांवें तिका सांगलें पळय आतां तूं चेडू वाडटाय. सो न्हू चेडू वाडटाय, चेडूच म्हणून तिका पळय. कितें जातलें? घरांत जातालें धुमाळो.
पूण ती तोंड उगडी नासली. रडटाली एकदां पूण ती चेडूं म्हणटाली आपणाचें, चेडूच म्हणटाली, रडटाली घरान कितें कितें जातालें तेन्ना रडा ती, सांगा. पूण ती चेडूच म्हणा, कित्याक तिका चेडूच म्हणून पळय सांगलेलें न्हू, चेडूच पळय म्हणून सांगलेलें पवित्र आत्म्यान तिका. आतां तेंचें रिलेशन कितें जालां, चेडवाचें. ती पाती येना तेका, आपणाक साडयो आनी कितें कितें म्हणटा हाडीत आसता. चेडूं कित्याक आमचेर आसा सगळें आमचेर थारलेलें, आमचें मन कितें म्हणटा काय, आमचें मनान हें भितरल्यान आमी कितें म्हणून पळयता. आतां ही हेजे सुनांक कितें म्हणटा ती, माय डॉटर, म्हाजें चेडूं म्हणटा न्हू, चेडूं म्हणटा न्हू. आतां आमी आमच्या सुनांक, आतां आमकां देवाचें उतर मेवलां, आमी फुडें हाडटलीं सुनो हाडल्या, तांकां आतां आमी कितें म्हणून पळयतलीं, आं धुवो न्हू, डॉटर. तेच ती आतां आमी हेजे कडसून शिकपाक जाय. तिणी आतां तांकां भायर वचा तुमी, तुमकां जाय तें करा अशें हें करूं येता आसलें न्हू. ती तांकां आतां म्हाज्या धुवा म्हणजे सारकी ती सुनांक सारकी धुवो कशी मानता आनी तांकां सारकी ती शिकयता आतां तुमी कितें करपाचें तें. इवन आमच्या घोराब्यान एक सासूमाय सुनेचें तशें न्हू, आमच्या भितर जावो जावो आसता न्हू, हां, ताका आमी कितें म्हणटा, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, लॉ काडून उडोवपाक जावो. उडोवंकूच जावो. आमी न्यू टेस्टिमेंटान येयल्या न्हू, जेजू क्रुसाचेर सगळो लॉ चलना न्हू. मोग न्हू आतां तर कायदो आसा थंयसर मोग चलतलो, हां, तुमीच सांगा, कायदो आसा तो मोग चलतलो, हां. सिस्टर म्हणून पळय, भयण, भयण न्हू, कितें म्हणटा भयण न्हू. हांव जाल्यार म्हाजे भावाचे हेजे घोवाचे भयणीचे भाव भयणूच म्हणटा तिका, हां, भयण म्हणटा, नण्डेक म्हणटा भयण, जावेकूय म्हणटा भयण. आमचो रिलेशन आमचें आजुनूय आमी 4-5 वर्सां जाल्यार एकठांय आसा. केन्ना टूटू जाता पूण भयण म्हटल्यार न्हू, भयणूच कशी आसा. जावं 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 ओके. But we want to change now. Yeah, we are in a new generation now. We are in a new testament in which Jesus has died and gave us the agape love in our heart. So आमकां चेंज जावंक जाय न्हू. हो agape मोग जर आमी दुसऱ्यांक दितले जाल्यार आमकां चेंज जावंक जाय न्हू. कोणाक उतर मेवळा, कोणाक उतर मेवळा, म्हाका मेवळा म्हणटकूच हांव चेंज जावंक जाय न्हू, काय फॅमिली चेंज जावंक जाय. इवन आमी आमच्या घरकाराक कशी पळयता काय, ते पासून ना न्हू चिंतनानी, तेचें रिलेशन जातलें न्हू. एक जेजू भाशेन आमी ताका पळोवचो पडलो न्हू. कितलेंय वायट केलेलें आमी ताका मोग करचोच पडलो न्हू. कित्याक जेजून सांगला दुस्मानाचो मोग कर, तो तर आमचो क्लोज न्हू. आं, मोग करचोच पडलो न्हू. कितें म्हणटा ब्रादर, आतां तूं सोरो पियालो म्हणून भायर घालया, आं, चल भायर, सोरो पियाला तूं. सिस्टर म्हणटाली न्हू, आमी काजार जाताना कितें म्हटलेलें, सुखान दुखान, आं, हांवें म्हणूंक ना हें. शी तो एडवायस सारको न्हू ब्रदर, कॅन्सील. लायफ एंड डेथ ऑन अवर टंग. हांवें म्हणूंक ना तें तोहें ना. सुखान दुखान आमी सांगाताक रावतलीं म्हणून न्हू. आं, पूण आमी आजुनूय आसा, आमकां मोग करूंक जाय. आमकां जर दुस्मानाचो मोग कर, आमच्या हितून आमकां जायना. आमकां खरेंच सांगता, आमचेशी जायना. केन्ना असलें डिफिकल्ट सिट्युएशन येता, जायना मोग करपाक. जाता त्या टायमाचेर आमी पळयतात तें उलो करूंक जाय. हें सिट्युएशन तुज्या हातीन दिता, म्हाजे कडेन हँडल जायना. हा न्हू हेल्पर, आसा न्हू आमकां कोण तरी आदारी. आनी तो केन्ना सोडसोना साणसना संवसाराचें म्हणटा आमकां,
हे भियो नाका हांव तुज्या वांगडा आहा कितेंय जालें म्हणटकूच म्हाका एक फोन मार सांगूंक ना तुमकां कोणी तेच सांगता न्हू ताका लागून हेल्पर आहा न्हू तो म्हणटा आपूण 24/7 तुज्या वांगडाच आसा आनी तुका आपूण केन्नाच सोडचो ना आनी सांगचो ना कोणाक घडोवन रावया फोन कर म्हटला ताका तो म्हणटा हांवें एकदां हांवें तुका केन्ना सांगला फोन कर म्हणून बदलो शकता न्हू प्रॉब्लम येयलो म्हणटूक हांवें तुका फोन केला कित्याक केला म्हाका फोन रातचो हांव न्हिदलोलो हांवें तुका केन्ना सांगला फोन करूं जाता न्हू पूण आमी जर पळयत आत्म्याक फोन मारलो रातचो कॉल टू मी जर्माय 33 तो कितें म्हणटलो हांव न्हिदलोलो तो म्हणटा कितें जालें कितें सांग तो तुका वयल्यान एडवायस दितलो आनी वयल्यान तो बरो एडवायस दितलो आमी कित्याक आमी समजोन घेयना आमी हे सगळें सिट्युएशन जातलेंच कित्याक जाणा देवान कितें बरयलां जे मनशान ते देवान जोडलां तें मनशान तोडूंक जायना मागीर तो कितें करतलो तो ऑपोजीट येतलोच न्हू कसो तरी कितें करपाक सिस्टर कसो तरी दुखोलतलो न्हू कोणाक तरी हाडटलो खंयच्या तरी मनशांक तयार हाडटलो डॉक्युमेंट करून फुटकिरे तेजे कडेन सगळें फुटकिरेच न्हू तो स्वताचो इज अ लायर तो म्हणटा हरंब्यासून तो फटकिरो तो फोटींग आपणाचें कशें तरी तयार करतलो आनी आमकां देवाच्या उतराचें हाड करतलो तेजें काम तें देवान जोडलां तें मनशान तोडूंक जायना ताका लागून काजारी जिवितान आमी जाणा जायते डिफिकल्ट जाता पूण तोंड एकल्यान धांपाच जाल्यार कितें जातलें म्हण जाणा तुमी एक मोबायलाचेर हें येयल्लें शॉर्ट येयल्लो एक बायल कोणा कडेन गेली तेंची सदांच झगडी जाताले खंय रातची सदांच झगडी तेणी बायलेक ते काही चालले खंय तो कोण एक आसलो असोच तेणें म्हटलें कितें जाणा केन्ना झगडी जाता घो येयल्लो म्हणटकूच झगडी जाता घरान तर आपूण तुका हें कितें दिता तें तोंडान घाल आनी ते घो येयलो न्हू ते तोंडा म्हणजे ते भायर पडोंक जायना तोंडान घालतलें न्हू तें थोडूच दापूंक जाय तें भायर वचोंक ना उलयल्यार तूं भायर पडटलें आनी तें भायर पडल्यार म्हणजे एक कितें तरी जातलें रॉंग सो ती कितें केलें घो येयलो तेन्ना तोंडान घातला न्हू कितें जालें तो बडबडटा आनी तेणी हाडलें 8 दिसांनी येवन आपणाक सांग म्हणून सांगलें आतां झगडी 4 दीस जालो तो बडबड एकलो मनीस कितलो बडबडटलो तुमीच सांगा कितलो गोत बडबडटलो एकलो मनीस कितलो गोत 2 दीस बडबडलो मागीर जालें मागीर ताका सांगलें तुजें काम तूं बरें जालें काम तुवें म्हाका सांगलेलें न्हू आमगे झगडी ना आमचो मोग वाडलो सो ताका कितें सांगलेलें तोंड धांप सांगलेलें न्हू तें तोंडान घालून सो आमी एकली तर बोन रावात झगडी जातली गो बायलां मदें काय दोगांय झगडली म्हणटकूच कितें जाता आतां आमकां न्हू केन्ना केसीस कितें जाता म्हाजो घो असो म्हाजी बायल अशी पूण आमी जाता तूं कांय म्हणूंक ना आमी जाणा न्हू एका हातीन ताळी वाजताली पळय आवाज येता दोनूय जायी न्हू सो दोगांयचे भितर जाय न्हू कितें तरी दोगांय न्हू सिस्टर कितें म्हणटा एकलोच उलयल्यार जाता झगडी टू न्हू जाता न्हू ताका लागून आनी मेन म्हणजे कितें आमी चिंतूंक जाय कितें जाणा आमी पळोवया 1 Peter हें मागीर येवया हांगा 1 Peter 5:8 1 Peter 5:8 कित्याक आमची झगडी जाता हितून आमी कित्याक समजोना कोण तो चतूर रावात जागृत रावात देंवचार कोण देंवचार तुमचो दुस्मान तेजो मोग कोण सांगूंक ना देंवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको कितें गरज घालतल्या शिवा सारको शिव म्हटला शिवा सारको
सारको आवाज काडटलो शिवा सारको, गरज घातल्या शिवा सारको. कोण? देवचा तुमचो दुस्मान. तो कितें करतलो? आवाज काडटलो, फक्त आवाज काडटलो. शिवा भाशेन आमी शिव म्हणून मागीर धांवतली. आपणाक आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडत गाय म्हणून पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. देवचा तुमचो दुस्मान तुमकां खंय तरी त्रासान घालपाक, गिरासूंक म्हणजे तुमकां त्रासान घालपाक तो तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. स्टे अलर्ट, वॉच आउट फॉर द ग्रेट एनिमी. ग्रेट म्हणटा हांगा सोयतान. कित्याक तो ग्रेट? तो सगळे चालीनी. कित्याक तो म्हणटा द डेवल ही प्रोड अराउंड लायक अ रोलिंग लायन लुकींग लायक म्हटला. तो लायन म्हणूंक ना हांगा, म्हटला लायक अ लायन लुकींग फॉर समवन फॉर डिवॉवर. आतां कितें म्हणटा? आवाज काडटा न्हू, तुज्या घोवाचो तो आवाज काडटा. कोण आवाज काडटा आतां? वो घोवा सारकोच आवाज काडटा. समजो तुजो घोव न्हू, ओ देवचार. समजता? तुज्या भितर आहा तो. आमकां जेन्ना कळटलें हें तो आवाज काडटा म्हणून म्हाज्या घोवाच्या म्हाज्या बायलेच्या भितर, तेन्ना आमकां मोग करपाक जावचें ना घोवाचो. आमी जाणा कोण हो भितर आहा तो. कोण उलयता? म्हाज्या भाव भयणीच्या भितरसून आवाज काडटा भयणीचो, भावाचो. आनी आमी झगडटा कोणा कडेन? देवचारा कडेन धांवटा ताका आमी. ए तूं सांपाळलो, गेट आउट इन द नेम ऑफ जिजस. ना न्हू, त्या टायमाचेर हें म्हाजें प्रिचींग न्हू लॉकडावनाचेर आसलें. आनी एक भयण लागली कितें जाणा, 20 वर्सांनी आपणाक कळ्ळो म्हाज्या घोवाच्या भितरसून कोण. कशी झगडी आमची जाताली, झगडी 20 वर्सांनी म्हणटा आपणाक कळ्ळें हो घोवाच्या भितरसून म्हाजे कडेन झगडटा म्हणून. आनी आतां म्हणटा जायनासलें. आपूण म्हणटा भायर वचून बरी नासताली म्हणटा तो भितर बडबडटा जाल्यार. कित्याक तूं सांपाळ्ळें आतां म्हाका, म्हाज्या घोवा भितर तूं म्हाका सतयता, गेट आउट. आनी म्हणटा मागीर बरें रिलेशन जालें म्हणटा. आपूण कामाचें एक दूद तापयना जाल्यार झगडी, बारीक बारीक हितून झगडी म्हणटा. मागीर आपूण येवच्या पयलीं दूद बीन सगळें कामाचें तापोवन बीन दवरतालो म्हणटा. केन्ना ताका धांवडलो तेन्ना न्हू, तेन्ना केन्ना सांपाळलो तेन्ना तो. ताका लागून न्हू आमी जाणा आपल्या आमकां खबर आसूंक जाय. हें तो सांगता आवाज काडटा म्हणटा तो शिवाचो. आनी शिव कसो? आतां आमच्या घोवाचो, बायलेचो, सासू मायचो, सुनेचो, भाव भयणीचो, शेजाऱ्याचो आवाज कोण काडटा? ती देवान बरी केल्या म्हणटा. आपल्या सारकी रोचलेली आसा. मनशाक कोणी रोचल्या? देवान आपल्या सारकी रोचल्या न्हू. लायकनेस मनशाक काय शेजाऱ्याक न्हू. घोवाक देवान रचूंक ना, बायलेक देवान रचूंक ना अशें आहा? रोचला. पूण तांकां कोण यूज करता? इवन बॉसाक तुज्या कामाचेर कोण यूज करता? सोयतान यूज करता. समजता? आतां आमी कोणा कडेन झगडटा आनी दुस्मान काय करता? मनशा कडेन. आमी ते जाणा सांगता तेच्या भितर आहा तो आमकां सतयता, तेच्या भितर आहा तो. सगळी बरी न्हू. आमकां देवान सारकी आपणा सारकी रोसल्या म्हणजे जीव मोगाल म्हणटा तुका आमी मोगाल न्हू. सगळो मनीस गॉड इज लव न्हू. आमी सगळींच मोगाची न्हू. आमी सगळींच मोगाल. पूण आमच्या भितर हो देवचार आवाज काडटा घेता आनी आपल्या आमच्या भितर सून आवाज काडटा. ताका धांवडोवपाक जाय, आमी शिकपाक जाय. एक ती ओल्ड कपल आसली पूण क्लास अटेंड करताली. ती म्हणटा आपणाचो घोव म्हणटा कितेंय केलें तापतालो, मारूंक येतालो. आपणाक जेन्ना आपूण म्हणटा उबी रावताली, सयताना पेजेक लागून कितें मीठ घालूंक ना म्हणून म्हणटा चड करून येयलो. आपूण मनांतल्या मनान तोंडार म्हणूंक नाका जाल्यार हांवें सांगलो
मार्ग आपूण मनांतल्या मनान ताका म्हणूंक लागलें म्हणटा हे सोयताना गेट आवट इन द नेम ऑफ जीसस म्हणीत रावली म्हणटा आनी तो बरो म्हणटा पेज जेलो तीच पेज जेलो बरो आनी बरो न्हिदलो म्हणटा पयलीं म्हणटा आमची झगडी जाताली आतां म्हणटा आपूण म्हणटा तेज्या वांगडा झगडी करूंक वचत ना आपणाक कळ्ळें न्हू भितरलो आत्मो सोंतयता म्हणून म्हाका तेकाच धांवडूंक जाय एक फाटल्या दिसांनी टेस्टिमोनी एक चेडूं खंय ऑफिसान कामाक वयतालें बरें कामाक आसलें आनी एक सायडीक येता जाता न्हू ऑफिसान जेलसी बीन सगळें आसता न्हू सो ते जेलसीन त्या चेडवाक इतलें सोंतयताले ते रडटाले खंय आनी कोणी तरी सांगलें ताका ते अनबावर तें ताका कांय खबर ना जेजूची आनी स्टॅच्यू आहा एक खंयचो थंय वाती वचोन लाय तुजें काम जातलें म्हणून तें जातलें पूण ती ताका खबर ना खंय तो स्टॅच्यू आसा कोण पुतळो खंय आहा तो ताका खबर ना अमको अमको सो ती येयली आनी ताका विचारलें सेंटो ताका विचारलें तो ती म्हणली कित्याक ती म्हणली आपणाक अशें अशें कामार जाता आनी आपूण सारकी काम हें सोडपाच्या हेजेर आसा काम म्हाका सोडूंकूच जाय खंय दिसता म्हाका आनी काम नाका पूण एक म्हाका दुसरें तेणी सांगलें तूं वचून थंय लाय म्हाका सांटिसू सांग तें म्हणलें ओके आपूण सांगता अमके कडेन पूण तूं कितें कर तिका पयलें न्हू तूं म्हूण चोयताना जेजूच्या नांवान तिच्या भितरलो भायर सर जेजूच्या नांवान भायर सर आनी आर्गां दी म्हणून सांगलें भायर सरलो म्हणून 15 दिसांनी म्हणटा कितें जालें तिचो ट्रान्सफर जालो ते भयणीचो ती सोंतयतालो तिचो ट्रान्सफर जालो आनी ती मागीर म्हणटा दुसरे कडेन वचून पासून म्हणटा आपणाक मेळपाक एक म्हणटा बेस्ट फ्रेंड कशी जाल्या आतां आपणाची आतां कोण सोंतयतालो पयलो ती सोंतयनासली आतां पळय तिच्या रुपान येयली ती म्हणटा आपणा कडेन बरी उलयता पूण आमी जेन्ना हुकूम घालतना तेंच्या उजरी घालपाक जायना जाल्यार कितें जातलें मागीर म्हाका देंवचार म्हणटाय झगडी न्हू इमॅजिन कर आमी देंवचार म्हटलें ए आतां गोपालाची झगडे गोवाक पयल्यान ए देंवचारा भायर सर कितें जातालें आनी मोग भायर सरतलो आं कितें हय ताका लागून आमी भितरसून आवाज म्हणजे आतां केन्ना चान्स ना न्हू थंयसून वचून आमी बाथरुमान बीन जाल्यार बाथरुमान बीन बेस्ट सुवात न्हू कोण येवं शकना न्हू जाय तितले डान्स करूं येता गेट आवट इन द नेम ऑफ जीसस कोण डिस्टर्ब कर आं कितें म्हणटाले आं कोण डिस्टर्ब करूं शकना सो आमी जाणा जावंक जाय आतां कोण आमी सगळें रिलेशन चेंज करूंक जाय आमी म्हणटा आमच्या बापा आमचोच बापूय काय सगळ्यांचो बापूय एवरीबडी मागीर ती कोण जातली आमची भाव भयणा सो आमी पळयता कोणाक तरी भाव भयणाचे नदरेन पळोवपाक जाय न्हू ताका लागून आमकां पयलीं जाणा जावंक जाय हो आवाज कोण काडटा काय म्हणून ताका लागून आमकां देवाचें उतर शिकोवंक जाय आवाज वळखोंक पळयतली न्हू आमी देवाचें उतर शिकल्यार आमकां कळटलें न्हू आवाज कोणाचो तो आनी हांगा आमी देवाचें उतरूच शिकयता आनी सकाळ फुडें कितें शिकयलां सगळीं भयणी कित्याक तुमकां तो आवाज वळखोवपा खातीर हो आवाज तुमचे कडेन कोण उलयता तेजो ताळो आयकुच्या खातीर तुमकां देवाचें उतर परगोटा युट्यूबाचेर बसून देवाचें उतर आनी आमी कोणाकूय सांगता कंटिन्यू राव देवाच्या उतरान कित्याक तो आवाज वळखोंक जाय हे भयणीच्या हे भावाच्या घोवाच्या बायलेच्या तोंडानसून हो कोण उलयता तो आवाज कळटा न्हू हां देवाची उतरां मोगाची न्हू हां बोगसोण्याची उतरां न्हू देवाची बायबलान जेजू आमचेची कहो उलयता बोगसोण्यान न्हू आतां आमकां दिसता एक सोयेक मेळोंक जाय आमकां एक म्हाजे फ्रेंड कामाचेर हांव जेन्ना वयताली तेन्ना सगळीं जेजूक मानतालीं अशी नासली हांव तांकां अशें सायटीकसून एग्जाम्पलांनी तांकां हांव शिकयताली पूण जेजूचें म्हटल्यार तांकां मातशें तुकाच दवर अशें म्हणटा म्हणजे आमचें तें सांगलां न्हू कोणी जेजू अमक्याचो देव आमचो न्हू तशें तांकां जायनासलें म्हाकाय फस्ट टायम जाय म्हाकाय पयलीं हांव आयकून घेयनासली मागीर हांव तांकां अशें सांगताली आनी म्हाजें एक फ्रेंड आसलें ते म्हाका फ्रेंड सांगताले जाणाय म्हाका सासूमाय नोणून अशी सतयता खूब सतयता रडटालें
जाणा हे तुजें टायम गो टेस्टींग सोंसपाचें. तुका एक टायम येतलो, तूं कितें कर जाणा, एक टायम येयलो न्हू, अशी सेवा कर की ते तुका चेडूं म्हणून मनीस सर. आनी ते जातालें आं टायम आतां बी घातल्या न्हू, रोखडीच किल्लो न्हय न्हू, ताका तशें जातालें, तशेंच आसलें तें. प्रॉब्लम खूब दिसांनी 1-2 म्हयन्यांनी ती सासूमांयक एटॅक येयलो. हांवें म्हटलें हो चान्स तुका सेवा करपाक. मागीर ते हॉस्पिटलान रात आनी हॉस्पिटलान रावताले तिचे कडेन. अशें पासून सासूमांयन ताका म्हटलेलें, ते 2 जाण चेडे 2 जाण सुनो, म्हाका एकूच सून आहा म्हूण सांगलें शेजाऱ्याक. अशें पासून म्हटला. हांवें म्हटलें ना तूं चेडूं गो तेजें, तूं आतां सेवा कर. आनी इतली सेवा केली, घरा हाडलें ताका. आनी मागीर ती कितें आतां कोणाचें गूण गावंक लागली, सेवा केल्या तेची न्हू. ती शेजारी पळय सांगलेली ती येयली. तूं मगे म्हणटाले तुका एकूच सून म्हणून. हय म्हणटाली म्हाका एक सून, हय एकूच सून, पूण हें म्हाजें चेडूं. तो एक चान्स येता न्हू, सिस्टर सांगताली होते न्हू, कितें तरी चान्स येता ताका हेल्प करपाचो, त्या टायमाचेर आमी तांकां हेल्प करूंक जावो आनी दाखोवंक जाय. मोग कसो दाखयतले तसोच. आतां तेणी ह्या चेडवान तरी ताका जेजूची वळख नासली, पूण म्हाज्या फ्रेंडाक जेजूची वळख नासली, पूण तेणी तो काम केलें, कोळण्यांनी दाखयलें तिका. आनी तिचें चेडूं, सुनेचें चेडूं जालें. कित्याक तिणी तशी तेजी सेवा केली, तसो मोग दाखयलो, हो आगापे मोग. आमकां एकदां चान्स आसतलो कोणाक तरी हें करपाक, आमचो मोग जो आहा भितर तो दाखोवपाक, आनी त्या वेळार आमी दाखोवपाक जाय. आमी केन्नाय जिनिया, सिस्टर जिनिया येता पळयला, तिणी टेस्टिमनी सांगता, ती कसो मोग दाखयलो तिणी. गोवान डायवर्स फायल हें केली न्हू, घातलेली न्हू डायवर्साक, हां घातलेली, पूण तिणी मोग, तिका चान्स मेळ्ळो न्हू दाखोवपाक. केन्ना उतर मेवळ्या आनी तिका कळ्ळो म्हाजो घोव न्हू, आवाज काडटा तो घोव न्हू, हो डायवर्साक फायल घातला तो घोव न्हू. ती पळय कितले गोंयांसून पोलंड न्हू, पोलंड पावली. तिकेट बीन म्हणजे सगळें म्हणटा पळय कसो मोग दाखयलो तिणी आपणाचो. आतां ती बेस्ट कपल जाल्या ती सारकी. कित्याक असो एक चान्स आसता बरेपणाचो, तो सोडून दिवंक जायना. हांव कित्याक इतले पयस वचों, तो गेलो म्हाका सोडून, जाल्यार तेणें म्हाजेशी यो, अशें जायनासलें, अशें म्हणूंक जायनासलें. ताका जाय जाल्यार म्हाजेशी येवं न्ही, म्हाज्या पांयाशी न्हू. पूण हो हागापे मोग न्हू, हो देवान दिलेलो कांय जावन वतलेलो मोग न्हू. जर अशें आमी कंडिशन घालता, हो मोग न्हू. ती आपुणूच उठून गेली, तरी तिका वखना, तिका धांवडले रुमांतले, तरी ती कोणागेर रावली थंयच. कार ओके. ती मागीर कोणाचे साबनरी घेव हावस या ओके. ते मागीर कोणागेर रावली, थंय रावन तिणी देवाचें काम केलें. म्हणल्यार बूक वाचूंक लागलें, बूक. आपूण ते डिप्रेशनान रावंक ना, तो म्हाका पळयना, हांव हांगा कित्याक येयली. तिणी दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवया म्हणलाली. असो मोग आमकां एक चान्स आसता आमचे फॅमिलीच्या मोगाक दिवपाक. तो दिवन आमच्या भितर आसलेलो जेजूक दाखोवंक जाय. आमी केन्ना जेजूक दाखयतले आमच्या भितर आहा म्हणून. तेन्ना आमी मोग करतले तेन्नाच न्हू. तांकां कळटलें ही इतली दुखोवन सुद्दां कशी मोग करता म्हाजो. ती मागतली कोणा, म्हाका दी गो मातसो, कोण कशें तुजेशी जाता म्हाका शिकय न्हू. एक टायमाचेर सांगतली. आतां सिस्टर म्हटलें जायेक भयण जावची ना रोखडीच. जायते अप एंड डावन जाता म्हाज्या लायफान, अप एंड डावन जाता. टेस्टी त्यो तितून हांव शिकता न्हू, आनी कसो मोग करूंक जाय तो. हां कोणाची? आं जिनिया या. आमकां सगळ्यांक आयकोंक जाय आनी कोळण्यान दाखोवंक जाय. तेकाच लागून देव कित्याक टेस्टिमनी आमकां सांगूंक जाय म्हणटा. टेस्टिमनी तो 10 कोडकार येयलो,
एकलोच येयलो जेजू जाता दुसरें कित्याक टेस्टिमनी पळय आतां तुका टेस्टिमनी आमकां सेट फ्री करिना पूण तिणी देवाचें उतर पळय यूज केलां तें देवाचें उतर आमी उलयता आनी आमकां सेट फ्री जाता देवाच्या उतरान टेस्टिमनी सेट फ्री करिना सो ही असली टेस्टिमनी आमकां बिल्ड अप करता न्हू कसो मोग करूंक जाय हो एक्चुली हो आगापे मोग जायना तो कोणाशी पूण तूं जेन्ना देवाच्या उतरान रुटीड कंटिन्यू आसताय न्हू रिगून आसता न्हू फाट्यान दाखवेलीच्या फाटो दाखवेली रिगून आसता पळय तेन्नाच जाता तें सगळें करपाक समटायम कितें अबायडीन समटायम न्हू इवन तो फाटो कातरून उडयलो न्हू तो खूब दिसता कितें फाट्यानूच आसा गो जीव आसता न्हू कळना न्हू तो जीव आसा को दिसता न्हू मागीर थोड्या दिसांनी मरता तशीच आमकांय कळना आमी देवाच्या उतरान आसा खंय दिसता आमकां एक्चुली आमी देवाच्या उतरा कडली पयस गेलेली आसा पूण दिसता कितें आमी देवाच्या उतरान आसा खंय सगळे हर्ट्स राग दुनिकाय हेजे वायट करून आमी सगळीं पयस गेलेली खाटाक हेज्या दाखवेलीचे कातरलेलो आसा फाटो तो थोडे दिसांना ताजो खो दिसना दिसता न्हू आतां एक झाडाचो फाटो कातरलो आनी उडयलोय रोखडोच बावना तो दिसता न्हू दाखवेली आजुनूय तो भितरूच आहा खो दिसता आम्याचो फाटो आम्यानूच आसा खो दिसता थोड्या दिसांनी कळटा तो कातरलो म्हणून तो मेलो म्हणून फाटो तेन्ना कळटा न्हू तशेंच आमचें लायफ आमकांय दिसता आमी देवाच्या उतरान आसा खंय पूण आमच्या भितर सगळें हें सगळें आहा न्हू भितर हितून आमी कातरून केन्नाच त्या फाट्या कडली म्हणजे दाखवेली कडली जेजू कडली आमी केन्नाच गेलेली आसा पूण आमकां दिसता आमी देवाच्या उतरान आसा खंय खंयची सिस्टर नियमीची मागीर ते पावोंक ना अजून पावोंक ना फुडें शिकया या हें आतां मातशें आमकां आमचें लायफ आमी म्हणिना न्हू आमी म्हणटा चेडवां म्हणटा कोणा सुने पळय काय बरी नियमी आपल्या हांकां घोव बसून तेंचे पूत मेले आमी एकदां पूत मेले म्हणटकूच कितें करता सुनांचेर घालिना हांव म्हणूंक ना हांव म्हणिना पूण ती म्हणिना पळय ती बरी चेडवां म्हणटा आपणाची ह्या सिट्युएशनान चेडवां म्हणटलो कोण घोव मेले आनी सुनोत आसा हांव कितलें उतरां उलयतलीं न्हू जाता पूण आमी आतां कित्याक शिकता हितूनसून भायर सरपाक जाय आमच्या भितर मोग आसा तो आमी दाखोवपाक जाय ही उतरां आमी उलोवपाक जायना ही उतरां वायट उतरां आमी उलोवपाक जायना आमी तांकां पळोवंक जाय खरेंच चेडवां खंय कित्याक देवान आमकां सगळ्या आपल्या रुपा सारकी रचल्या न्हू आमी पळयलां न्हू आतां सुनांक सासू माय भितरलो ओतमो तो सुतयता न्हू समजलें ती बरी न्हू सासू माय बरी सून बरी पूण भितरलो ओतमो हो आमी शिकल्या न्हू 1 Peter 5:8 हां तो म्हणटा चतुरायेन राव चतूर राव पळय पळय म्हणटा कोण तेजो आवाज काडटा तो पळोवंक जाय पयलीं भाव भयणीचो पासून आवाजान आमचेशी झगडटा न्हू मागीर कितले वर्सां सिट्युएशन आसलें भाव भयणीच्या भितर आवाज जातालो पूण हांव त्या आवाजाक हें करिनासली जेजूच्या आवाजाक टायम वयताली या It is not one time, many time, but still I take U-turn to the Lord. Many time. I'm thanking God for Jesus to come in my life and show me the way. Otherwise, no, I'm not that person who love. हांव तसलें मनीस न्हू म्हाका राग म्हणजे राग आतां मनशाक पळयनासली म्हाका राग येतालो कितें मुटल्याचें बीन जाल्यार पूण हो देवाचो मोग न्हू भितर गेलो आनी म्हाका टेस्ट येयला म्हज्या भाव हेचीसून खूब टेस्टींग येयलां म्हाका पूण हांव जाणासलें आवाज तो न्हू तेज्या भितरसून आवाज काडटा हांव सदांच यू टर्न घेवन देवाच्याच फाटल्यान गेल्या
मोग केला वयतालें हांव कितले फेस्टिवल कितेंय जावं बर्थडे जावं वयतालींच कितेंय म्हणून कित्याक फक्त जेजूक लागून जाला नाल्यार म्हाजे कडेन जावचें नासलें या देर इज नो यूज जेजूचो पाटलाव करून प्रिचींग करूंक हें करूंक बांगड्यांक वचोन कांय फायदो ना तूं जर मोग दाखयनाय आनी तो एक्शनीन मोग जायना तुजो जाल्यार कांय फायदो ना तें प्रिचींग करून जेजू म्हणटलो सोमिया सोमिया हांव तुका वळखत ना म्हणटलो तो हांवें प्रीच केलां हांवें देंवचार काडलें हें सगळें म्हटलें पासून जाल्यार तुका वळखना पूण जर आमी मोग ना आमच्या काळजान मोगाची फळां दी ना पळयत आत्म्याची आमचे सवयेत जाल्यार कितेंच फायदो ना म्हणटा तो न्हू रुताचे वचे आतां वर्स 12 न्हू हे ना हांगा ना हय 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 12 लायन हितून 12 लायन पावले आमी 11 ते माय डॉटर म्हणटा पळय हय चेडवां न्हू म्हाजे तुमी हय हय घरा चलात धुवानू वचात कित्याक उत्तर पिरायेर पावूंक म्हज्यान आनीक लग्न जावंक जायना म्हाका आजून बरवसो आसा आयचेच राती हांव एक गोव घेतोली आनीक पुताक जल्म हाडटोली अशें पासून हांवें म्हळें जाल्यार तें वाडून व्हड जाय पर्यंत तांकां रावूंक तुमी तयार आसात रूथ 13 लायन आसतली ती पळय ही आतां बरी सांगता ती चेडवां आतां चुनो वचना न्हू ती घरा वच म्हटल्यार तुमच्या घरा वच आवयच्या घरा वच आनी हें कर तें कर म्हूण सांगता न्हू ही वचना ती म्हणटा पळय तुमी वचनात हांव इतली जाणटी जाल्यार म्हाका लग्न पासून जावन ते भुरगे जायत आनी व्हड जायसर तुमी रावचे ना आपूण अशें पासून म्हटलें जाल्यार तें घडचें ना म्हणटा ती बरी समजयता पळयला ती बरी सांगता तांकां हांव इतली म्हातारी जाल्या आतां हांव लग्न जाली पासून जाल्यार म्हाका तें पूत जाले पासून व्हड जायसर तुमी रावची ना ही सासू माय आतां सुनेंक सांगता तुमी वचा म्हणून Would you wait for them to grow up? They refuse to marry someone else? No, of course not. My daughter, things are far more bitter for me than for you, because the Lord himself has raised his fist against me. कित्याक तो सांगता ती सांगता पयला सारकी समजयता हे चेडवांक कशी तुमी म्हाजे कडेन रावूं नाका म्हाजे कडेन कांयच ना तुजे कडेन कांय ना न्हू चेडे आसले ते पासून मेले आतां कांयच ना तुमी रावतलीं आनी आपणा कडेन जावन दुसरे भुरगे आहा तेंचे कडेन लग्न करतलीं ना जाल्यार हांव अशें आपूण म्हटले पासून आपूण लग्न जातलें उतार पळय आतां म्हातारी जालें तें ओल्ड म्हणटा न्हू आपूण आतां ग्रो आप ना हांगा ना जाणटी जाल्या म्हणटा न्हू थंयसर ती आपणा कडेन जावचें ना आपूण म्हटले पासून तुमकां राव हांव तुमकां भुरगे जल्माक दिता आनी व्हडले जायसर तेंचे कडेन काजार जा म्हणटा पूण ते पासून घडोवन येवचें ना तुमी तेका लागून चला म्हणटा ती फुडें पळया ब्रदर जुलियो FIST कितें म्हणटा तो फर्स्ट फिस्ट एगेन्स्ट मी कोंकणीचेर कितें म्हटलां लॉर्ड हॅज रेज हिज फिस्ट एगेन्स्ट मी तें वाचूंक ना तेच 13 वाच ते वाडून व्हड जाय पर्यंत तांकां रावूंक तुमी तयार आसात तांचे पासत तुमी लग्न जायनासतना रावशात ना म्हजे धुवानू सर्वेस्परान आपलो हात म्हजेर आड उबारलो देखून तुमचे पासत म्हाका व्हड खोंत भोगता
दूख आं 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 तशें पासून देवान कितें केलें हय रेज केलें मूठ करून बसून मूठ म्हणटा तो आनी ते पासून गेले देवान आपणाचे चेड्यांक ना कोणाकू ते पासून घडोवन येवचें ना म्हणटा तो आत उबारलो तशेंच ते एज रेज इज फिस्ट वायट म्हणजे देवान आपणाच्या आड पासून कितें केलें हाड म्हणजे कितेंय केलें आमी आदी वायट करताले न्हू कोण म्हणटा मूठ ब्रदर म्हणटा ते मूठ करताले अशें कितें गाडयेपण कितें तरी ते रागान हात मारले पासून जाल्यार देवान आपणाचेर अशी मूठ पासून मारली जाल्यार ते हें सगळें घडोवन जावचें ना म्हणटा ऑपोजीट देवान वायट पासून आपणाचेर केलें जाल्यार एगेन्स्ट मी कळोंक ना सिस्टर मूठ अशें तर आपणाचेर एक दाणो पासून घेवन अशें म्हणजे एक ऑपोजीट वायट कशें केलें जाल्यार पासून तें घडचें ना म्हणटा तो म्हणजे तुज्या चेडवा ते हांकां आपणा कडेन रावूं नाका आपणा कडेन कितेंच बरें ना आनी देवान आपणाचेर हाड पासून कितें केलें जाल्यार पासून ते पासून घडोवन येवचें ना अशें न्हू ब्रदर तें सोर्वेस्परान आपलो हात म्हजेर आड उबारलो देखून तुमचे पासत म्हाका उबारलो व्हड खोंत भोगता Sister, already God did wrong. That's why she is feeling for the daughters. या Already God did wrong for her. What God did wrong? 2 sons are died. आनी ते अशी ते गांवूच श्रापाचो त्या गांवान ती गेली ती श्राप तिका श्राप कसो गांव जालो तो ती गो मेलो दोग जाण पूत मेले म्हणजे ते श्राप कशें जाले तेका तेका लागून देवा ओके तांकां देवाची वळख नासता हिका वळख आसता हय गोवानी दोगूय चेडे गेल्ले बेतलेहमान दुखोळ येयलो म्हणून ते गेल्ले आमी ते शिकले तिका रावले आनी तो थंय काजार जालो ताका चेडवांक तेणी त्या दुसऱ्या देवाची आसता ती अशी म्हणजे मोब आनी तर एक अशें म्हणजे त्या गांवाक श्राप कसो म्हणटालो ते श्राप हय त्या गांवान श्रापाच्या गांवान ती आसली त्या देवान कितेंय बरें करून कांय जावचें ना म्हणटा हय जावपाचें ना म्हणटा ते कितेंच बरें जावचें ना देवान ऑलरेडी तुजे भुरगे बीन मेल्या न्हू कितेंय केल्यार जावचें ना हय समजलें न्हू फुडें पळोवया आमी 14 ताणें आपलो ताळो उबारून नव्यान रोडूंक सुरू केलें उपरांत ओर्पा आपल्या सासूमाईचो उमाव घेवन आपल्या घोराशी परतली पूण रूथ तिका चिटकून रावली आतां तिची व्हडली सून आसली ती कितें जालें तिचें ती वयता सोडून तिका पयली सून व्हडली सून ओर्पा तिका सोडून वयता किस घेता सासूमाईक सोडून वयता पूण रूथ म्हणटा तें न्हू ते सासूमाई कडेन गोट धरून रावता पळय सासूमाई तेजे कडेन कित्याक गोट धरून रावता पळय ती कितें सांगता ती नवमीन तिका म्हळें पळय तुजी sister-in-law has gone back to her people. नाओमीन तिका म्हळें पळय तुजी जाव आपल्या घोराशी आनी आपल्या देवाशी परतली तिचे भाशेन तूंय कर तूंय वच आतां ती
आपल्या एका रुताक सांगता ती सुनेक सांगता पळय तुजी जाव आसली न्हू व्हडली ती गेली न्हू तूंय चल आतां म्हाका सोडून. पूण रूत पळय कितें म्हणटा तिका ते पूण रुतान म्हळें तुका सोडून आनीक तुज्या फाटल्यान येना जावंक म्हाका बळ करूं नाका कित्याक तूं वेताय तर थंय हांव रावतली हांव येतली तूं रावताय थंय हांव रावतली तुजी पोरजा म्हजी पोरजा जातली आनीक तुजो देव जातलो म्हजो देव. ब्रदर 16 लायन घालून दवर पळय इतलो मोग तिणे दिलेलो आसा असो आमी कोणाक मोग दिला काय आमचे फॅमिलीन आमच्या घराब्यान शेजाऱ्याक आमच्या घोवाक बायलेक दिला असो आमचो मोग ती आमकां अशें म्हणटली बट रूथ लायक डू नॉट आस्क मी टू लीव यू एंड टर्न बॅक wherever you go I will go wherever you live I will live your people will be my people and your God will be my God. तिणे कितें तरी तिच्या भितर पडलें न्हू बरेंपण इवन ती म्हणटा तुजो देव तो म्हजो देव. पयला नोमीचो देव दुसरो आसलो आनी तिचो दुसरो देव आसलो पळय ती इतलें तिच्या हितून जालें की हेच्या आपल्या सासू म्हणजे जून तुज्या आवयच्या नोमीच्या भितर कितें तरी बरें पडलें तिणी रुतान जे देवाचे बद्दलूय बरें आयकलेलें समजता. हय पूण तिचें बरेंपण कितें तरी तिणें सुनेन पळयल्लें तशें आमच्या भितर जेजू आसा म्हूण कोणी तरी पळयलां आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या घराब्यान आमकां म्हणपाक तूं येता थंय हांव येता गो तूं खंय मागण्यांक वयता थंय हांव येता हां तुजो देव तूं कितें सव करता तो हांव ताका हें करता अशें कोणी म्हटलां आमकां कित्याक म्हणूंक ना. रुताचें न्हू हांगा जेन्ना चेडूं म्हटलें न्हू तेन्नाच कळटा तिचें रिलेशन सुना वांगडा कशें आसलें तें कळटा न्हू. कोणाच्यान म्हणूंक जातालें सुनांक चेडूं हिचें रिलेशन बरें आसलें हिच्या भितर देवाचें कितें तरी भितर ती देवाच्या बद्दल तिच्या भितर देव आसलो ती दाखयताली तांकां सुनांक सुद्दां. आमी दाखयता आमच्या कामाचेर आमच्या कडेन जेजू आसा म्हणून आमचें कितें बरेंपण दाखयता आमी ते म्हणपाक एक तूं वयता थंय हांव येता गो हां तूं वयता थंय हांव वयता गो म्हाजे सुनो म्हाजे सासूमांक म्हटलां काय आमकां म्हटलां आमकां कित्याक म्हणूंक ना. आमची वागणूक बरी सून आसो पूण ती सासूमाय बरी आसली न्हू सासूमाय बरी आसली म्हणून ती आमी जाल्या घरान बरी अशी काय म्हणटा आमचे फॅमिली कडेन. तो प्रश्न आसा म्हाका हे सकाळींच म्हाका हें चॅप्टर येयलां सकाळींच हांव बसलेलें तेन्ना आनी हांव पळयतालीं ब्रदर पासून प्रीच करतना म्हाज्या मोतीन हेंच येतालें डॉटर म्हटलें म्हणजे ही चेडूं म्हटलें म्हणटकूच ही कितली तरी धुवो म्हटला म्हणून कितली सुनांक बरी करताली आसतली ताका लागून सुनो तिका सोडून वचोंक सोदिनासली पूण ती गेली तिणी तितलो चाकूंक ना तितलो मोग हिणी क्लोज आसली न्हू ही रूथ तिणी आयकलें तिच्या देवाचे बद्दल बसून ती सेवा करताली आसतली न्हू देवाचें कितें तरी तें पळयलें तिणी आनी तिच्या भितर तें बरेंपण पळयलें ताका लागून ती म्हणटा तूं म्हाका कितें म्हणटा तूं वेता थंय हांव वयतली तूं रावता थंय हांव रावतली म्हाका तुजी मनशा ती म्हाका न्हू तुजो देव तो म्हजो देव म्हटलो न्हू तेन्ना कळ्ळें तिचो देव ती दुसऱ्या हेका पळय हांगा कळटा ती दुसऱ्या हेका करताली आनी ही हांगा म्हणटा तुजो देवाक आपूण चव करता. आमच्या भितर इतलो हो हागापे मोव आमकां दिला म्हूण आमी वाचता आमी प्रीच करता आमी आयकता देवाचें उतर असलो मोग आमी दुसऱ्यांक दिला काय तिच्या भशेन आमी दुसऱ्यांक बाबा पुता म्हटला हे इधर राव आमी तो दिसतले भितर आमच्या भितर मोग हां
ए बाय हांगा यो हय तूं म्हाका बाय म्हणटाय कितें तरी हेजें आसा भितर आं बाय म्हणटा म्हाका बाबा भैया रिस्पेक्टान आमी उलोव करता काय कोणाक आमची उतरां कसलीं जाल्या कोण कितें म्हटलें जाल्यार चल हांगडलो म्हणटा काय आमी घरान आसा काय आमच्या धुवां कडेन पुतां कडेन मायचें रिलेशन बरें आसा हांव तुका माय सोडून वयची ना पूत म्हणटा काय आमी तो मोग दाखयता पयलीं आमकां आमी पळोवंक जाय आं आमी दुसऱ्यांक आमी काल शिकताले न्हू एग्जामीन युअर सेल्फ फर्स्ट न्हू एग्जामीन आमकां चीच चवकशी करूंक जाय न्हू आमचीच चवकशी करूंक जाय दुसऱ्याची चवकशी कर म्हणटा आमची चवकशी कर म्हणटा न्हू आमी आमकां चवकशी केल्या आमचो देव दुसऱ्यांक आमी दाखयला हें देवा बद्दल बरेंपण जेजूचें कितलें बरेंपण आसा आमी दाखयलां आमी काल एग्जाम्पल घेतलें मदर टेरेसा जालें आमी तूं जाल्या मदर टेरेसा हय तिच्या भशेन जाले आमी ओके तिच्या भशेन जाले आमी दाखयला जेजू म्हणून वयर काड मातशें ब्रदर तें हां मागीर तें पळोवया आमी पूण पयलीं हें शिकया न्हू आमी आमकां तिणी म्हटलें आमकां कोणी म्हटलां काय तें म्हटलां आमी कोणी करूंक ना एक हांवें सांगलां पयल्या एक ल्हान भुरगो न्हू संत्रां घेवन बसलेलो संत्रां एकूंक एक मोठी बायल येयली न्हू आनी संत्रां उडयली आनी गेली फाटल्यान कोण प्रिचर गेले सगळे देवाच्या उतरान आसले ते दोग तीग जाण गेले कोणूच तिका हेल्प करिना एक भुरगो येयलो इंटरव्यू घेतालो खंय तो तेणी बसलो आनी तेजी संत्रां सारकी त्या भुरग्याची रडटालो तो व्हडल्यान सारकी दावळी आनी तो कितें म्हणूंक लागलो तूं येशू हे क्या तूं येशू हे क्या आमकां म्हटलां तूं येशू हे क्या आमी कोणीच करूंक ना म्हणटली कशी आमकां हे न्हू फादरीन एका मिसाक शर्मा सांगलेलो तेन्ना म्हाकाय दिसलें जेजू खरेंच आमकां कोणीच म्हणूंक ना म्हणून आमी जेजू भाशेन एक्शन करूंक ना जेजू येशू हे क्या तूं येशू हे क्या ब्रदर सदांच म्हणटा पळय आमी भायल्यान कितें कितें घातलें म्हणून येशू जावचो ना आमी न्हू आमी जेजू जावतले भायल्यान कितें कितें घालून जेजू आमचें कांयच पळयता आमचें बदलप जाला काय कामाचेर काय आमच्या घराब्यान जाला तूं करूं नाका गो हांव करता आयज कितें तरी काम जाता आमचें जेजू आमी दाखयता मोग करता तांकां आमी दाखोवं शकता पूण जेजू म्हणटा मोग करिना तेंचो तुमी मोग करून दाखया तांकां एक्शन करून दाखया तेन्नाच म्हणटलें न्हू हेका कितें तरी चेंजिनस येयला हेच्या भितर कितें तरी आसा हांव म्हाका तेन्ना वाचतालें न्हू रुतान जेन्ना चेडूं म्हटलें म्हणून तेन्नाच कळ्ळें की रुताचें कितें तरी बरेंपण पळय हेजें नोमीचें बरेंपण नोमी सासूमाचें कितें तरी बरेंपण पळोवन हे रूत तिच्या फाटल्यान वयता आनी तिका म्हणटा तशें न्हू तुजो देव म्हजो तूं रावता थंय हांव रावतां तुजी मनशां जीं आसा ती म्हाजी मनशां आमच्याच जिवितान न्हू आमकांच क्वेश्चन मार्क करूंक जाय हांव जियेलें काय घरान एक जेजूचें एग्जाम्पल जावन एक भुरगें कशें जावन जियेलें हांव घरान सगळ्यो गोत रागान जियेल्या सगळ्यो गोत वायट उतरां हांव एकदां न्हू ब्रदर हांगाच रावन ब्रदरीन सांगलेलें एक बायलांनी म्हणटा गोवांक कितले मारलेले आसा कशें तें जाणा तुमी बायलांनी गोवांक कितले मारलेले आसा म्हजो घोव सोरो पियेता म्हणून लायफ एंड डेथ ऑन कोणाचे जिबलेर लायफ एंड डेथ ऑन आवर टांग माय टांग म्हाज्या उतरांनी म्हाजी बायल बरी न्हू म्हाजी बायल अशी तशी कोणी हें केलां वायट केलां बायलांक
कोणी आमी देवान बरें दिल्लें न्हू देव बरें तें दिता न्हू सगळ्यांक आमची उतरां खंय पावल्या आमची उतरां ताका लागून देव म्हणटा कितें आमी आमकांच तपासूंक जाय दीस आनी रात आमकांच तपासूंक जाय आमी दुसऱ्यांक तपासूंक वयता म्हणून आमचो जेजू कोणाक दिश्टी पडना आमच्या भितर ओ जेजून कितें केल्लें तें सॅक्रिफायस आमी उलयता तोंडांनी पूण आमच्या कळण्यांनी जायना म्हणूनच कोणी आमच्या फाटल्यान येयना हांगा वॉल बरोवंक जाय आसलें आमची कोणी जायना आसतली न्हू हांव म्हाकाच म्हणटा पयलीं आमीच खंय तरी चुकल्या हो मोग हिच्या भाशेन ती सून तिका म्हणटा ते भाशेन तूं वयता थंय हांव वयता तूं रावता थंय हांव रावता तुजी मनशां म्हाजी तुजो देव म्हजो खरेंच म्हाकाय कोणी म्हणूंक ना म्हाज्या फाटल्यान येयल्या खूब जाणां हांगा पयस पडटा न्यू क्रिएशनान खूब जाणां येतालीं पयलीं लोक येताले पूण हांव तें ना आमी जेजू सारको दिला काय आमचो जेजू दुसऱ्यांक दिला आमच्या कळण्यांनी उतरांनी नाका मदर ट्रिजान कितें केलें मायक घेवन सांगला खंयचो तरी प्रवचन केलां म्हणून आयकलां तुमी तिणी कळणी जेजू म्हाज्या भितर आसा जेजू आनी तो करून तिका पळोवनूच दिसतालें खरेंच जेजूचें हें रूप म्हणून हय आमचेंय जावंक जाय हांवूय शिकता हांव हें पयलीं हें करूंक ना हांवूय शिकता म्हाजें एक्शन जावंक जाय जे कितें प्रीच करता पळय तें आमचें एक्शन जावंक जाय लोक फाटल्यान येवपाक फुडें पळोवया Wherever you died, I will die, and there will be a burial. May the Lord punish me surely if I allow anything but death to separate to us. आतां पळय ऋतू उलयता हे तूं मरतलें जाल्यार हांव मरतली आनी उरपायतलें म्हाका आनी म्हाका देव म्हणटा खास लाव म्हणटा आपूण तुजे कडसून सेपरेट जाय जाल्यार न्हू वाचून पळय surely anything but death to separate us. तूं मरशी थंय हांवूय मरतली आनीक थंय म्हाका पडटली मरण बारावून आनीक कसलेंय कारण म्हाका तुजे चडशी दोशी करीत तर सांगूंक जायना तसल्यो आनीक अदीक नश्ट्यो पिडा सर्वेस्पर म्हजेर धाडूं ती म्हणटा आपुणूय तुका जर सेपरेट करून रावात आपूण मरतलें तर तूं मरतलें तुका पुरतलें तर हांव पुरतली आनी तुका सोडून जर हांव पयस वचात आमकां मरणूच सेपरेट करतलें नाल्यार म्हाका खास येतली म्हणटा तो तेन्ना जेजू मरोंक नासलो म्हणजे आपणाक देवाक वचून कितें तरी सादें तुका हांव सोडून वचात जाल्यार तुज्या देवाक एक्चुली तुज्या देवाक तें मागीर ते रूत न्हू तेज्या वांगडा वयता आतां पळय ऋतू 70 ऋतूच सांगता सासूमाईंक सांगता आपणाचे ताका लागून वेन 18 पळया वेन Naomi saw that Ruth was determined to go with her, she said nothing more. मागीर ती वयता ब्रदर कोंकणी वाचनाल्या आपली पाट सोडूंक रूथ तयार ना तें पळोवन नाओमी आनीक जाप केली ना So the two of them continue on their journey. When they came to Bethlehem, the entire town was excited to arrival. Is it really Naomi? The woman asked. पण पळय ती गांवांत सुद्दां न्हू तिचें कितलें बरेंपण कितल्या वर्सांनी ती परत वयता लोक कितें जाता एक्सायटेड जाता म्हणटा तिका पळोवन सारकें खुशालकायेन भरता पळय म्हणजे रुताचो आगापे मोगाचेर आमी शिकता न्हू ह्यो तिच्या भितर
पळय आमकां चड हें एग्जाम्पल कित्याक दिता पवित्र आत्मो तिका पळय इवन ती कितल्या वर्सांनी गांवांत वयता लोक सगळो येता तिका पळोवंक आनी एक्सायटेड ती म्हणटा हे रूथ सॉरी हे नोएमी ही बायल ही नोएमी हे गांवची पळय कितें म्हणटा ते त्यो दोगूय बेतलेहेम पावसोर चलत रावल्यो त्यो बेतलेहेमान पावल्यो तेन्ना आख्ख्या शारांतलो लोक पळय ताची खबर गाजली आनीक बायलांनी म्हळें ही नायोमी दोहुमोल नायोमी बी नोएमी दोहुमोल म्हणजे आतां पळय आख्ख्या ती येयली म्हणून पळय आनी लोक खंय एक्सायटेड खुशाल बाई ना थंयसर हांगा एक्सायटेड म्हणून बरयलां पळय वेन दे केम टू बेथलेहेम एक्सायटेड बाय द थंय खुशाल कोंकानीन नासता आख्ख्या शारांत ताची गजोर गाजली म्हणून पूण हांगा म्हणजे ती खुशाल गाजली म्हणजे आयकलें आनी ही खुशालकायेन बोल्ली ती येयली म्हणून एक्सायटेड म्हणजे ती सारकी पळोवपाक कोणाक आमी आतां आमी केन्नाय आतां खूब जाण तूं ब्रदर जॉन्सन तुका केन्ना पळोवन सो जावंक नासलो केन्नाय कितल्यान तशें लोक तिका पळोवंक सो जालो तशें म्हणजे तिचें कितलें बरेंपण आसलें गांवांत सुद्दां आमी कितें करता आमच्या गांवांत इल्ल्याशा कुडक्याक लागून झगडटा आमी स्वर्गार व्हरतलीं हो जागो आमी स्वर्गार व्हरतलीं हां भांगर स्वर्गार व्हरतलीं कित्याक लागून आमी झगडी करता कित्याक लागून झगडी आसता आमची कित्याक आमकां लोक बरो म्हणिना कितें तरी झगडी करता न्हू आमी आमचें कितें तरी जातालें तेन्ना आमचीच घरची कोण आमचे बद्दल कोणाक कितें सांगलें ती म्हाका एक दीस म्हणाले कितें बरें केलां तुका तुमी वाड्यार सगळींच जाणां तुमचें कितेंच आयकून घेयना हांव म्हाजे व्हडवी कांय सांगिना हे म्हाका आमचेच घरची कोण ती विचारलें कितें तरी आमच्या इतसा वायट सांगतालीं लोकांक लोक कोणूच आयकून घेयना ती म्हाका विचरूंक लागली कितें तुमी इतल्यान बरें केलां गो हांगा म्हटलें हांव नको देव जाणा आमी कोणा कडेन झगडोंक वचनासलीं देवान आमकां तो पयलींच गूण दिल्लो अशी वायटाक वायट बीन दिवपाचो पयलींच नासलें मातशें अशें कितें केल्यार पूण तितलें नासलें जेजू कारगा येता आवयच्या कुशयांसून तेणी वेचून काडलेलें म्हणटा न्हू तें आसलें मातशें बरेंपण सो ह्या गांवांतलो लोक पासून तिका पळोवपाक म्हणजे तिजें कितें तरी बरेंपण आसलें न्हू आमकां हुस्के येता काय आमचो गांव सोडून येयलो म्हणटकू काजार जावन येयले म्हणटकू केन्ना गेली खूब बसांनी सगळीं हां येयला येयला अशें म्हणटा काय आमकां म्हणटा आमकां सगळीं जाणां म्हणटा थंय गेले म्हणटकू केन्ना येयला केन्ना नाच मुगो नाच सो कितें तरी बरेंपण करूंक जाय न्हू तेन्नाच लोक उडास करता न्हू वायट केलें म्हणटकूच उडास येता आतां पळोवया कितें म्हणटा ती आपणाक म्हणटा ती आतां कित्याक म्हणटा ती नियोमी म्हणूं नाका आपणाक 120 वर्स ते थंयसरूय पळयला इज इट इज रियली म्हणटा ती क्वेश्चन मार्क खो दाखयला नियोमी काय म्हणून ती म्हणजे ती मातशी दुसरी जाल्ली आसतली म्हणजे कितें तरी तिचें लायफ आसतलें आं घोवूय मेल्लो न्हू घोवूय ना भुरगेंय ना हिच्या वांगडा चोडटोपान आनी भुरगेंय ना वांगडा दोगूय चेडे आसले ते ना क्वेश्चन मार्क म्हणटा ती गाय ती म्हणटा पळय आं ब्रदर हय ती गाय ती अशें न्हू कित्याक ती तिच्या वांगडा कांय नासलें न्हू ती वयताना कशी गेल्ली दोग जाण चेडे आतां येयल्या ती एकलीच आनी कोणाक घेवन येयल्या एका चेडवाक सुनेक लोकांक खबर ना सून म्हणून तें बीन ती क्वेश्चन मार्क करून विचारता आतां पळय डू नॉट कॉल मी नियोमी सी रिस्पॉन्ड instead call me Mara. For the Almighty has made life very bitter for me. पूण आतां ती अशी देवाचेर घालता एक्चुली देव जिमेदार नासता आमी देवाचेर घालता न्हू आमकां देवाची वळख नासता तेन्ना आमी देवाचेर आतां मारा म्हणजे कितें कोडूसन मोजेसाच्या टायमाचेरूय बसून
ते उदक मारा गांवांत पावलो म्हणटा मोजेस आनी ते उदक कोडू गांवांत कोडूचे ते उदक जालें ते मारा म्हणजे कोडू आपूण सगळीं कोडू जाल्या कितें म्हणटा कोंकणीन हें आयकून तिणें जबाब दिलो, म्हाका नळमी म्हणूं नाकात, म्हाका मारा म्हणात, कित्याक सोर पदवेदारान म्हजेर जिवीत कोडू केलां. कितें केलां म्हजें जिवीत कोडू केलां. मारा म्हणजे कोडू. ताका लागून ती आपणा निवमी आनी म्हणूं नाका. ते गांवांत सगळो लोक तिका वखातालो बरी मनीस म्हणून. हांवें सांगता ती आय वेंट अवे फूल बट द लॉर्ड हॅज ब्रॉट मी होम एम्प्टी. Why call me Naomi when the Lord has caused me to फुडें brother suffer and the Almighty has sent such a tragedy upon me. म्हणजे इतले तिचे कोश्ट येयले तिका कोश्ट जाला आसतले न्हू तिका थंय त्रास जाले न्हू त्या गांवांत. आतां आपणाचो गांव साडून दुसऱ्या गांवांत गेल्ली ती थंय तिका भरपूर त्रास जाले आसतले. दुसऱ्या गांवांत कोणूच ना न्हू सपोर्टाक. दुसऱ्या गांवांत कोणाक तरी सपोर्ट आसा. भायल्या गांवांत गेले फॅमिलीक सांडून कोण तरी आसा तुका धिराक येता घोव मेलो म्हणून धिराक तुका. आतां हांगा कितें आतां गोंयांत आमच्या हेचर 2 दीस तरी आमी मेळपाक वयता न्हू वचना जेवण बीन दिना. ताका लागून तिका कितले त्रास जाले आसतले त्या गांवांत. कोणूच पळोवंक ना आसतले न्हू. कोणूच ना न्हू वळखीची. ताका लागून ती म्हणटा आपणाचे सारके श्राप कशे म्हणटा ते आनी सफरींग जाले त्रास जाले आपणाक. एकांचे पयशे पासून नासचे ना न्हू घोव ना जाल्यार चेडे ना जाल्यार आसतले इनकम खसून येताले तांकां. खूब सफर जाली म्हणटा पूण मागीर पळोवया कोंकणीन पळोवया सिस्टर. हांव बोल्लोल्या हातांनी म्हजें घर सोडून गेली आनीक सर्वेस्परान म्हाका रित्या हातांनी म्हज्या घरा परतून हाडल्या. तर जेन्ना सर्वेस्परान आपूण म्हजेर आड म्हूण दाखयलां आनीक सोर पदवेदारान म्हाका कास्त लायल्या तेन्ना म्हाका नायोमी म्हूण आनीक कित्याक उलो मारचो. कितें म्हणटा तिका गांवांतसून दुसऱ्या ताका येयली तेन्ना सारकी ती खाली येयली न्हू. वयताना खंय गेल्ली घोव चेडे घेवन गेल्ली न्हू 2 वांगडा घेवन गेल्ली न्हू. आतां कशी येयली कांय ना. खास लायला म्हणटा देवान आपणाक त्रास. त्या गांवांत तिका खूब त्रास जाले आनी आतां येताना ती सारकी खालीच येयली. मागीर कितें म्हणटा ती So Naomi returned from Moab, accompanied by her daughter-in-law Ruth, the young Moabite woman. They arrived in the Bethlehem in the late spring at the beginning of the Belle harvest. थंयसर कितें तरी आवाज आसले म्हणजे ओपन करताली ती. अशें नाओमीन आपल्या मोबीत सुनेक रुता बरोबर मोबिताच्या देसांतली परती आयली. ती बेतलेहेमाक पावली तेन्ना जोवाराचे पिकाचो काळ सुरू जाल्लो. ती तेन्ना केन्ना पावली थंयसर म्हणजे तेंची शेतां बीन आसतली न्हू. हय तेन्नाच पावली म्हणटा ती. कोणाक घेवन सून तिची सून ब्युटिफूल बरी दिसताली. आतां तूं पळोवशी न्हू. आतां हिणी कितें केलें कोणाचें नांव उरलें हांगा 2 सुनाचे भितरले रूथ और ती व्हडली सून आसता ती वयता न्हू. तिजें आतां कांयच खबर ना. व्हरपा वयता न्हू व्हरपा. तिजें नांव आसा न्ही बायबलान. ती कित्याक ती गेली सोडून. आतां ही कितें ही येयली आतां तिचें आनी तिचें जिवीत हें केलें. आमी जेन्ना बरेंपण करता न्हू कितें तरी आमी बरेंपण करता जेजूची बरेंपण आमी परगोडटा वो दाखयता आमच्या कोरण्यांनी तेन्ना आमी सदांच जिवी उरतली न्हू ना उरतलें न्हू. आतां रुथा भशेन पळय रूथ आतां गाजता सगळ्याक. रुथाच्या चॅप्टर म्हटल्यार
रुतान कितें सॅक्रिफायस केलें. फुडें आसा सासूमाय तेजी खूब बरी आसा. नेहमी म्हणून फुडें शेतान कामाक वयता ते मागीर थंयसर. आतां ते सांगता न्हू गोवाचे ते आवस असले आनी सगळीं जाणां थंय शेतांनी कामाक वयतालीं. हिणी आपले सुनेक नवमीन धाडलें कामां आनी रुताक नवमीन रुताक धाडलें सुनेक कामाक धाडलें ते शेतान. आनी तो बरो बाळ हे आसता तो म्हणजे शेतकारी आसलो बरो फुडें चापल्यारान तो. ताका बरें न्हेसोवन धाडटा बरें दिसता. मागीर तेच्या वांगडा ती लग्न करता ताका. फुडें चॅप्टर आहा तूं वाचून पळय 4 वर्स आहा ते चॅप्टराचे. फुडें फुडें आसा ते वाच आहा तूं घरा कडेन. आं होमवर्क तुमकां तो वाचपाक. आं आतां आमी कितें शिकले हेजेर खूब आमी शिकोवं येता न्हू. हां हेजेर आमकां जायतें शिकल्या न्हू आमी कसो मोग करूंक जाय आमी संवसारान. आं हेजेर न्हू हेजेर आनिकूय डीप आमी वचूं शकता हेजेर नवमीचेर. हय हय ते हेजे कडेन तिका तीच करता नियमीत करता. चेडूं कशें म्हणटा न्हू चेडूच कशें मागीर ताका काजार करून दिता ती. सो आमकां जाणा हें न्हू सगळें लायफ आमकां एक एग्जाम्पल कशें आसा बायबलान आमी कशी जिवोंक जाय आमच्या लायफान. आमी खंय चुकता तें आमकां कळटा न्हू. आतां नवमी तिच्यान जायतें करूं येता आसलें न्हू. तांकां धांवडूं येता तुमकां वॉकान आनी आपूण तांकां थंयसरूच साडून ती गांवचीच न्हू ती. त्याच गांवची सुनो न्हू तुज्यो तिका साडून ती आपल्या गांवान वचों शकताली. पूण तांकां सांगता ती बरे भाशेन तुमी वचा तुमचो देवाक हें करा. म्हाजें एकूच हें म्हणजे आमकां एकूच पवित्र आत्मा सांगता की आमी हें कितें शिकता कितें वाचता तें आमचे प्रॅक्टिसीन आतां नवमीन दाखयलें न्हू प्रॅक्टिसीन दुवो. हां घराब्यान आमकां जायतें रिलेशन आसा न्हू. देवान आमकां एकूच रिलेशन दिलां. ल्हानपणासून आमकां जायते रिलेशनासून वाडटा न्हू. आंटी अंकल ती कजनां सगळ्यां मदीं वाडूंक ना आमी. आमचो मोग मोग न्हू आमकां दाखोवंक जाय. एकूच खंयसरूय आमी कामाक सुद्दां गेलीं जाल्यार आमकां न्हू एग्जाम्पल जावंक जाय. आमी हें बरें एग्जाम्पल जावंक जाय. आमच्या शेजाऱ्याक पासून बरें एग्जाम्पल जावंक जाय. म्हाका एक टेस्टिमोनी उगडास येता जेन्ना ती जेसेलमाचें टिचींग आयकूंक लागली पयलीं खंय तेंची कितें करताली खंय हायडनाचो आवाज झगडी खंय त्या घरान. ती कारणां भुरगीं तांकां घोव बायलां झगडी म्हणटा जाताली. आनी शेजाऱ्या तेंगे रावताली ती भायल्या गांवांत गेल्ली आनी खूब वर्सांनी येयली खंय. खूब वर्सांनी येयली शेजारी आतां आनी ती दुसऱ्या शेजाऱ्याक विचारता ती घरान रावना. कित्याक आवाज येयना न्हू तेंचो. एग्जाम्पल न्हू जेन्ना जेजू मेवलो तेंच्या भितर घरान झगडी ना आवाज ना सगळीं शेजाऱ्यां विचारता ती खंय गेली काय म्हणून खूब वर्सांनी येयली. आनी आमचे पयलीं आतां आमी जाणा आमी सगळीं आमचें जिवीत आमकां जेजू नासलो न्हू आमच्या काळजान आमच्या भितर मोग नासलो न्हू मागीर ती झगडी आसतालीच. पूण जेन्ना जेजू येयलो तेन्ना आमी बदलल्या काय हो क्वेश्चन मार्क आमकां. जेन्ना जेजूची शिकवण आमकां मेवल्या तेन्ना आमी बदलले आमच्या घरान आमच्या शेजाऱ्याक इवन चर्चीन भितर. आमी जाणा चर्चीनी जाता न्हू हें म्हाजें सीट तें म्हाजें सीट. कोण भायल्या गांवांतली येयल्ली गोंयान सांगता तुमकां कितें जालें तें. कॉलेज इस्टर मिसाक काय क्रिसमस मिसाक म्हाका खबर ना पूण याद ना पूण ती खंय फर्स्ट सिटार वचून बसली गोंयान. सारकें एग्जाम्पल चर्चीन वयल्यान. तुका हांगा कोणी बसोंक जाल्यार चल फाटल्यान म्हण सांगलें खंय. ती उतरान आसलें आं वांगड्यान उतरान हितून आसा ती जेसेलमाच्यान आसली ती आसा दिसता. सो ती मागीर गेली आनी फाटल्यानूय खंय कोणी येयलो आनी उलोवंक लागलो. ती उबीच रावली आनी मिस आयकलें. एग्जाम्पल मोग आसा काय हितून. हां ती गोंयकारां अशी करता म्हणटली. गोंयाचें नांव न्हू
ना हांव म्हणटा आतां आमचे एग्जाम्पल आमी कितें कोत्ता काय अशी आमी एग्जाम्पल जाता आमचे भितर जेजू आसा खो दाखयता आमी आं आतां चर्चीन आतां हे चर्चीन अशें करप म्हणजे वचोन तुमी कितें फायदो जातलो कांय फायदो ना न्हू एकामेकाक दुखयत जाल्यार फायदो आसा वचोन ना गेल्ले सारकें न्हू हांव म्हणिना वचनाका पूण अशी कोळणी करूं नाका न्हू मोग दाखया न्हू जेजू आसा म्हाकाय जातालें चर्चीन खूब जातालें पूण हांव चड घेवन बसनासली म्हाकाय इवन ब्लेसीड सॅक्रामेंट गेल्यार म्हाकाय कोण कोण कितें म्हणटाले इवन सिंपल न्हू ब्लेसीड सॅक्रामेंट बसलें न्हू म्हाकाय कोण कोण कितें म्हणटाले हांव म्हणटाली जेजू हांगा सुद्दां अशेंच आं कित्याक जाणा हें सगळें कित्याक जाणा सिस्टर उदो म्हणटाली म्हणून लॅक ऑफ नॉलेज आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना हो मोग हो आगापे मोग आमच्या कायजान वतयला म्हणून आमकां समजणी ना म्हणून अशें आमी कोत्ता घरान सुद्दां आमचें अशेंच जालेलें आसा मागण्यांक वयता म्हणटा प्रीच कोत्ता म्हणटा जेवण सुद्दां म्हणटा सारकें रांदिना हें कितें हो आगापे मोग आमच्या कायजान आं हांव आमची म्हाजी व्हडवी काय सांगीन आमचे आं आमी न्हू 6:30 बसीक प्रेयराक वयताली तेज्या पयलीं आमी रांदून वयताली भावाक रांदून वयताली कित्याक जाणा फाटल्यान मागीर म्हणूं नाका न्हू उठ्ठा आनी वयता सगळें काम करून हांवूय बीन क्लिनिंगाक वयताली आमी न्युक्रिशन आमकां एवरी वीक क्लिनिंग आसताली आमी येताली अशी म्हणल्यार हांव कितें म्हणटालें आमी केन्नाय रिक्वेस्टाक वयताली न्हू सगळीं मेवळी म्हणटून हांगा या थंय या म्हणटाली न्हू हांव सकाळ फुडेंच रांदून वयताली पापड बसून न्हू डब्यान घालून दवरताली वेज जे आसतना हे व्हडवी काय न्हू हे म्हाका देवान आमच्या काळजान वतयलेलें आतां तुका बारजे रे म्हणून येता आसलो न्हू एकलोच आसलो तो बारजे आं तूं म्हणून येता आसलें न्हू सो आमकां हें आमची ड्युटी आमी करपाक जाय आमची ड्युटी आमी करपाक जाय आमकां कितें करूंक जाय तें आमी करूंक जाय आमी दुसऱ्याचेर घालूंक जायना हें कर तूं कर आं गो हां आमचे भितर जेजू आहा म्हणून कशें कळटलें तांकां हो जेजूचो मोग आगापे मोग आमच्या भितर आसा म्हणून आमच्या घोराब्यान पयलीं दिसूंक जाय न्हू चर्च खंयची पयलीं हां चर्च खंयची म्हणटा घरान न्हू पयलीं ट्रेनींग खंय मेळटा आमकां बरें भायर मेळटा पयलीं ताका लागून न्हू एक्ट 1:8 कितें म्हणटा एक्ट 1:8 आमचें जेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो तेन्ना आमी गोवाय जावंक जाय आमी आमच्या घरान शेजाऱ्याक जेरुसलेम पयलींच आमी भायर वचोंक सोदता ट्रेन जावची ना घरान पयलीं ट्रेनींग स्टार्ट जावंक जाय आमचें म्हाका हें उतर गावलें केरला एक्ट 1:8 पळोवया आमी दमदुत्याचो इतिहास हो आमी आमच्या घर आतां वयताना आमी घेवन या वांगडा आमी हो स्क्रिप्चर उलोवन या आमचेशी सदांच दमदुत्याचो एक्ट ACT 1:8 न्यू टेस्टिमेंट ब्रदर मेळ्ळो एक्ट हय 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 आफ्टर जॉन तो बट पळय जेजू म्हणटा ह्या केन्नाय रेड आसता न्हू ते कोण म्हणटा आमकां सांगता जेजू सांगता आमकां बट यू वील रिसीव द पावर वेन द होली स्पिरीट कम अपॉन यू and you will be my witnesses telling the people about me everywhere in Jerusalem, throughout the Judea, in Samaria, and to the end of the earth. आमचे पयली हें टेस्टींग विटनेस खंय जाता घरान कशें जाता घरान प्रिचींग करलें जाता हां
प्रिचींग करल्यार जाता आमचे फॅमिलीक तूं आतां प्रिचींग करतलें चेंज तुका जेजू मेवला म्हणून तुजी कोळणी जावंक जाय तुका राग तर पयलीं येतालो आतां तुज्या मोगान जावंक जाय कितें तुका कोडूसन एक चाडये कोणपाची संवय आसली ती बोन जावंक जाय पयलीं घरान आमी विटनेस सांगक जाय पयलीं घरान समजता आमकां कशें कळटलें आमचेर पवित्र आत्मा येयला म्हणून आतां म्हणटा तो आतां तूं बट यू वील रिसीव तुमी खऱ्यांनीच तो पवित्र आत्मा तुमचेर देंवतलो म्हणटा देंवलो आनी तुमी विटनेस सांगक जाय रोखडीच पवित्र आत्मा येयलो आतां सगळ्यांनी पवित्र आत्मा येयलो मागीर नेक्स्ट स्टेप कितें आहा विटनेस म्हणटा तो आमी विटनेस जाता काय एकली भयण न्हू घरा गेली खंय जाल्यार ती प्रीच करता ती घरा गेली खंय आनी तांकां आवयक बीन भयणांक बीन खंय हें करूं नाका तें करूं नाका तें करूं नाका हें करूं नाका करूंक लागली खंय ते भयणीक कितें केलें म्हण जाणा तुमी तिका नांव सांगलें तूं खंयच्या तरी ग्रुपान वयताय तिका त्रास सगळे कित्याक जालें आमी जेन्ना हें घेता तेन्ना पवित्र आत्म्याची सुवात आमी घेता न्हू आमी जज करता न्हू सगळ्यांक देवान आमकां जज कर सांगल्या ना देवान आमकां सांगलां फक्त विटनेस जा एकदां आतां विटनेस आमी खंय जातली कोळण्यांनी जातली आमी हां एकदां आमच्या उतरांनी आमकां चान्स आसा पूण चडशी घरान न्हू एक्शन आसूंक जाय मागीर ब्रदरीक तेणी फोन मारलो तेणी सांगलें तुका कोणी प्रीच कर सांगला देवाचें उतर घरान कोणी तुका प्रीच कर सांगला तुजें एक्शन दाखय म्हणून तांकां हांव जाणा एके सुवातेर गेल्ले प्रिचिंगाक अनभावरती ते देवाचें उतर आयकलें घरा येयलें आनी सगळें भायर मारले सगळे घरांतले काडले आनी भायर मारले कितें जालें म्हण जाणा ती देवाच्या उतरान कांय ना फॅमिली आवय बापूय एकलेच गेल्ले एकाच घरांतले भायर काडले तूंच चल सांगलें ते घरांतले सो आमके प्रिचिंगूय अशें जावंक जाय की एक्शनीन आसूंक जाय मोग चड गरजेचो मोगाची आमी विटनेस जेजून आमकां फक्त एकूच कमांडमेंट दिला कितले कमांडमेंट दिल्या तितूनच सगळे 10 कमांडमेंटाचे 2 कमांडमेंटान कवर केला न्हू ते सगळे लव युअर पेरंट्स आनी हें करूं नाका हबे युअर म्हणजे आवय बापाचो मोग कर चोरी करूं नाका विटनेस जावना खोटें गो तितून सगळे मोगान येयले न्हू ते एकूच कमांडमेंट केला तेणी सो कसलो कमांडमेंट दिला आमकां देवान एकामेकाचो मोग करत जसो हांवें केला जेजू म्हणटा हांवें केला सो जेजून आमचो जॉन 13:44 हितूनूय आसा न्हू जॉन 15 आसा तसो ग्रेटस्ट कमांडमेंट दिला म्हणटा आपणें तुमकां ग्रेटस्ट सगळ्यांसून व्हडलो कमांडमेंट कितें आज्ञा कितें एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें केला मोग जेजून कितें तुजे कडसून बरें मेळटलें म्हणून मोग केलो हां तुवें कितें बरें केलें म्हणून मोग केलो पूण जेजून केलो मोग तसो आमकां करूंक जाय आमचो मोग कसो सेल्फीश न्हू तूं कितें दिता म्हणून तुजो सारको मोग कर तुज्या फाटल्यान वचप न्हू असो मोग कोण सांगला आमकां तुजे कडसून कितें दिना पासून तुजो मोग कर सांगला पयलीं आमी घरान जर विटनेस जायत जाल्यार आमकां कळटा आमकां दुसऱ्याक शेजाऱ्याक जावंक जाय आमी शेजाऱ्याकूय जावंक जाय न्हू उलयना जाल्यार एक चान्स आसता उलोवपाक म्हाजी स्पिरिच्युअल मामा आसली आनी तिच्या शेजाऱ्याक न्हू तिका एक फ्रेंड आसली तिची हांव फ्रेंड म्हणटालें तिका म्हणजे तिची उलयत नासली पळय पासून नासली तिका हांव तिका म्हणटालें तुजें बेस्ट फ्रेंड न्हू तुजें हय म्हाजें बेस्ट फ्रेंड म्हणीत आसतालें आमी पूण तेंची हेंच ना काजाराक म्हणटा आपूण गेली रोसाक गेली पळय सुद्दां ना खंय तशीच गेली खंय आपूण पळय ना तांकां सगळ्यांक बरी वळखीता म्हणटा आपणाक ना आपूण म्हणटा तशीच गेली काजाराक गेली तशीच अडचण्याक मातशें म्हणटा आपणाक वळखूंक लागलें गे पिवंक गे हें गे असलो चान्स मेळटा न्हू आमकां
हेल्पूय केलें म्हणटा आपणीन उबी रावूंक ना कितें काम आसलें तेंच्या भितर ती फ्रेंड दुसरी पयशे आसा तेंच्या भितर करुपाक लागली कितें कितें कित्याक ती मागण्यांक येताली आनी रीच आवट करताली आमचे कडेन आतां कितें जालें बेस्ट फ्रेंड परत आनी कित्याक आफयलें म्हणटा मागीर गेली सो तिका सांगूंक नासलें परतोण्यांक बीन पूण आपूण वयताली शेजाऱ्याक न्हू आपोणें कित्याक जाय भयणू म्हजी आमची भयणूय गेल्ली कोणी काजाराक आफयनासतनाच गेल्ली गोवान आफयल्लें सॉरी पूण तूं गेल्लोय आतां बरी फ्रेंड जाली न्हू फ्रेंड म्हणून आतां तुका फ्रेंड म्हणून गो ते अजाप जाले सिस्टर हांव येयलें म्हणून वेडिंगाक आनी आतां ते म्हणजे सायलेंट आहा पयलीं बेश्टे झगडटाले पयलें मुगो मोग दाखोवंक गावलो न्हू असो मोग दाखोवंक जाय आमी आतां ते सायलेंट आहा ते पयलें आतां तेजे फ्रेंड तेजे कडेन उलयनासले तेजे रूप शॉपाक सेकेल शॉप न्हू तेजें शॉपाचे सायडींतले आं मुगे कजनाचे शॉप आनी तेंगेले सर्वंट तेजे कडेन उलयनासले ते झगडटाले ते उलय नासले तेन्ना हांव वेडिंगाक गेले ते सर्वंट पूण आसूं आमी ओनर आपूण हांव गेले तेगे काजराक पूण बरें केलें तुवें आतां पयलें रिलेशन चेंज जालें न्हू आतां वचोंकूच नासलें जाल्यार रिलेशन कितें जातलें आसलें तयात उरतलें आसलें न्हू रागानूच उरतलें आसलें न्हू पळय तुवें बरें स्टेप घेतलें थोडी कितें करता ना तेणी सांगूंक ना तें उलयना तेणी म्हाका सांगूंक जाय आसलें वचना मागीर तें रिलेशन आनी कितें आतां व्हडलें जाता न्हू दुस्मान काय हय बरो डान्स केलें आनी बरो आसूं गो आतां देवाच्या नदरेन सोंपलें आमी बरें केलें तुवें तेंच सांगता आमी आतां कितें कोणाचें ओकेजन आसता न्हू हालीं बी आमचे कडेन उलयना तेंचे कडेन मुद्दाम वचपाचें म्हणटा सांगूंक ना जाल्यार मुद्दाम वचपाचें आतां सांगूंक ना मुद्दाम गेलें रिलेशन म्हणटा आतां झगडी जायना म्हणजे झगडी जायना कित्याक तुवें स्टेप घेतलें न्हू एकल्यान तरी स्टेप घेवंक जाय न्हू तेणी सांगूंक ना नाका सांगूं हांव तरी स्टेप घेतलें न्हू तुवें बरें केलें तशेंच आमी एग्जाम्पल सांगूंक जाय आमी अशेंच करूंक जाय सिस्टर मुगे काजनाच्या शॉपार ते सायडीच्या शॉपार सर्वंट ते आनी मुगे काजन येयलो काजराक तो पासून अजाप जालो म्हाका चोय थँक्यू जिजस पयला कशें करूंक जाय आमकां एंट्री मेळटा न्हू देव दिता न्हू आतां आमच्या काळजान तूं सारकेंच बोगसूंक हांव ताका बोगसितली ताजो तो मोग करतली सारकें करता देव तुका एंट्री दिता पूण ते एंट्रीक तूं भितर वचोंक जाय तुजें घमंडाक वयर सुवात दिवंक जायना ना हांव खालती जातली देवाक लागून रिलेशन चेंज जालें न्हू तशें ते शेजारणीचो रिलेशन मागीर तेंचें चेंज जालें जर हांव एक स्टेप घेयना देवाच्या उतरान आसून हांवूच जर रागान रावता हांवूच जर प्रावणेसान रावता जाल्यार तें सारकें जातलें तेंच सांगता न्हू तेंच सांगता आमी एक एंट्री घेवंक जायी आतां तुवें जर रागानूच रावलें जातलें आसलें बरें तुजें तें तुजें फ्रेंड जातलें तुजें तें ना न्हू 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 म्हणटा गो हय सायलंटा पूण जातलें आसलें सायलंट सदांच तेंच आसतलें आसलें झगडीच आसतली आसली न्हू ताका लागून जेन्ना आतां तुवें कितें दाखयलें तुज्या भितर एक जेजू आसा ही जेजूची कळणी सांगिना बसून जाल्यार गेलय तूं आनी दाखयलय म्हणून तें चेंज जालें हय पूण आसूं तूं पूण गेलें तूं ना तुज्यान राग करूं येता आसलो न्हू तेजे तेका म्हाका पळोवचें ना हांव कित्याक वचों हेणी सांगलें म्हणून तेणी म्हाका सांगूंक जाय जायतें आसलें आमच्या हितून न्हू जायतें अशीच दुस्मानकाय वाडटा अशीच न्हू दुस्मानकाय कित्याक वाडटा ही तेणी म्हाका सांगूंक ना हांव कित्याक वचों हेणी म्हाका सांगूंक ना तेणी सांगलां पूण तेणी सांगूंक ना अशी करून आमची दुस्मानकाय वाडटा आनी थंयच उरता जर हांव सांगिनासतना वयता तेन्ना सारकें कितें जाता तांकां मातशी लज दिसता हांवें हाका सांगूंक नासलें आनी ती येयले तांकां मातशें खालतेपण येता न्हू तशेंच आमी करपाक जाय आमी काय न्हू आमकां सांगिना आमकां जाय इन्विटेशन तुका जाय कोणाचें आतां कोणीय जर आमकां इन्विटेशन दिना आनी तें हाजे कडेन उलयना मुद्दाम वचपाचें मोग दाखोवपाक आनी ती कितें म्हाका जेजून सांगलां न्हू मोग कर हांव तुजो मोग करता सगळ्यांक खबर आसता जेजून मोग केला जेजून कसो मोग केला कुडसार मरोन दाखयला न्हू आनी हें जाय जेजून आमकां आमी म्हणूं शकता देवान मोग करूंक ना म्हणूं येता आमी पूण म्हणटा न्हू आमी पूण जेजू खुर्सार पयल्यार कळटा न्हू कितलो मोग केलो जेजून जायना हां
आमी एंट्री करूंक जाय आमी पयलीं जाणा तुमी Acts 16:31 कितें म्हणटा तें हेच फुडल्या चॅप्टरान मागीर आमी घरान पयलीं मागीर शेजाऱ्याक मागीर आख्ख्या संवसाराक गोवाय सांगूंक जाय आमी सिस्टर आणि एक मुगे नेबर हं. जालो म्हणजे हालोवीन करना स्माइल पासून दिना पूण सारकी क्लोज नेबर मागीर हांवूय करना आहलें हालो करना आहलें तेजे काजार आहलें सिस्टर आनी तेजे काजार बरें मोबर बीच हे ओके हय पूण थिंग वचपा बीन रिक्षाक 500 मागीर पूण हांव सिस्टर गेलें तेगे काजराक थँक्यू जिजस मुगे फ्रेंड जालें सिस्टर इतल्या वर्सां तेच सांगता हीच एंट्री आतां आमकां कोणी मोग करना तेजो मोग करपाक कशें जाता जेजू कांयच आतां तुका प्रेयराक येयल्यारूच जालें न्हू तें कंटिन्यू आसलें म्हणून तुका पयलीं जातालें उतोन नासलें तेन्ना तुका सगळ्यांचो राग येतालो न्हू पयलोच म्हणटो राग येतालो सिस्टर ते हॅप्पी जालें हांव येयला म्हणून हय आतां फ्रेंड जालें बरें लेसन बीन बरें गेलें आनी मागीर ते फ्रेंड जालें मुगेलें थँक्यू जिजस आतां आमी कितें शिकतालीं Acts 16:31 कोणाक म्हणटा बिलीव कोणाक म्हणटा हां कोणाक म्हणटा बिलीव इन द लॉर्ड एंड यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड म्हाका न्हू जोण एकल्याक म्हणटा न्हू बिलीव आमी स्वत मानता सारकी देवाच्या उतराचेर काय आमी दुसऱ्यांक पळयता आमी दुसऱ्यांक पळयना हय आमी दुसऱ्यांक ती स्वत मानिना ती सालवार जावपाचें ना अशें आमी देवाच्या उतराक पळोवंक जाय पयलींच तूं जर म्हणटा देव कोंकानीन पळय तांणी तांकां सांगलें सोमयान जेजूचेर बावाट दवर आनीक तुका आनीक तुज्या कुटुंबाक तारोन मेळटलें कितें म्हणटा ना तूं देवाचें उतर सांगता पळय तो हें चल तूं पयलीं मागीर तुजी फॅमिली चलतली तेन्नाच ती सालवार जातली तूं जर देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना आतां तें म्हणटा आपूण शेजाराक देवाचें उतर घेतलें आनी आतां तांकांय दिसतलें हेजे कडेन कितें तरी आसा म्हणून पयलीं झगडटालें न्ही आतां अशें चेंजिनेस आमच्या भितर जावंक जाय यू बिलीव यू म्हणटा तो पयलीं हांवें चेंज जावंक जाय हांवें घरान न्हू हांवें चेंज जावंक जाय पयलीं हांव हें डिसिजन कोणी घेवंक जाय जिनियान गोवान घेतलें तेज्या जिनियाच्या सिस्टर जिनियान घेतलेलें डिसिजन हांव चेंज जावपाक इतलीं वर्सां ती घोवाक चेंज कर म्हणटाले ते जाणा तुमी ते झगडी करताले म्हणटाले मुदी बीन काडून उडयताले तूं चेंज जाव म्हणटाले घोवाक अशें आमी करता न्हू तूं पयलीं चेंज जा मुदी काडून उडयताले खंय तूं चेंज जा म्हणून पूण जेन्ना ताका देवाचें उतर गावलें न्हू हें न्हू आमी हो अगापे लाव आमी आमच्या कोडण्यांनी घरान शेजाऱ्यांक सगळ्यांक कहो दाखोवंक ना आतां तेणी कहो दाखयलो ताका गावलो तेणी आपणाक बदल्लें पयलीं आपूण बदल्लें ताका पळोवपाचें तेणी पळोवंक ना तो बदलला काय तो बदलतलो कितें तेणी कांयच पळोवंक ना हांवें न्हू आमी दुसऱ्यांक आमच्या फॅमिलीन पळोवंक जायना तो बदललो काय बदलता ना हांव कशें चेंज जातलें हांव तूं खाता तुवें सांगला ताका पळयला थँक्यू जिजस सिस्टर ताका मॅसेजी येताल्यो पूण तो इग्नोर करतालो अवॉयड करतालो एक फावट गेलो न्हू तो पापाच्या ड्युटीर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर तेणे इग्नोर आनी अवॉयड केलें कंटिन्यू ना तो हय मागीर हांवें सांगून हांव वयता म्हणून मागीर तो येयला सिस्टर आयज थँक्यू जिजस प्रेज द लॉर्ड ब्रदर समजता न्हू शिकता कितें शिकयता तें समजोंक येता न्हू अंडरस्टँड न्हू थँक्यू सो आमी चेंज जावंक जाय न्हू हांव न्हू पयलीं हांव घराब्यान न्हू म्हाका वेचून काडलेलें पयलें हांव केन्ना केलेलें म्हाकाच वेचून काडलेलें देवान सो हांवेनूच म्हाका जाय तें बदलपाक सारकी बदलोंक ना खूब
वर्क इन प्रोग्रेसान पूण म्हाजी फॅमिली जायती जाणांनी जेजूचेर विश्वास दवरलो बदलली म्हाजे कोळण्यो आमच्यो कोळण्यो बदलल्यो आमचें जिवीत बदललें सगळें वायट आपुणूच गेलें जेन्ना हांव मी देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावली पळय तेन्ना म्हाजे पयलीं गोंय म्हणजे हांव जॉयंटीस जातालें न्हू म्हाका तितून भायर सरली सगळ्यांक खबर आसली म्हणजे सोयऱ्यांक सगळ्यांक खबर आसली म्हाका कामीण जाल्या म्हणून आनी सगळीं म्हाका वखदां धाडून दितालीं तेन्ना हांव केरळासून येयलें म्हाका वखद बीन कांय नाका हांव ऑलरेडी बरी जाल्यार जेजून म्हाका बरें केलां ही म्हाजी टेस्टिमनी आसली जेजून म्हाका ऑलरेडी बरें केलां ही म्हाजी टेस्टिमनी घरान पयलीं सगळ्यांक खबर आसली न्हू हांव एक कामणीचें दुयेंस जातालें म्हणून म्हाका आतां ना आतां सारकेंच जेजून म्हाका इतलें उतरान न्हू एकूच दुयेंस ना पिडा ना कसली तेका लागून कंटिन्यू रावात देवाच्या उतरान आनी ह्या कालच्या शिकवणेसून न्हू जाता तितलें न्हू आगापे मोगान चला ना वन सायडीड मोग मोग एकाच भाशेन जेजून मोग केला कुडसाल मरोन पळय एकेच भाशेन हिब्रू वर्ड हय हय आमच्या हितून जायते मोग आसा फॅमिली मोग तूं बरें करता जाल्यार हांव बरें करता आं 4 भाशेचे हय सॉरी 4 भाशेचे मोग फॅमिलीचो को तूं मोग करता जाल्यार हांव मोग करता न्हू फॅमिलीचो वचून घोवाचो वचून घोव म्हाजो मोग करता जाल्यार हांव करतली न्हू घोव तर मोग करना हांव करूंक वचता आं आतां जाता खरेंच सांग पयलीं जातालो देवाचें उतर मेळच्या पयलीं एका सायडीचो मोग जातालो ओके थँक्यू जिजस आतां सारकें जाता न्हू आतां कोणी कितें म्हणू घोवान कितेंय म्हणू हांव तेजो मोगूच करतली हांगासून आं सारकें हांगासून येवंक जाय मोग वायट पयलीं पळय कितें जालां तें सोडून दिवपाक जाय कोणायचें आतां भाव भयणा भितर बीन कितें जालां पयलीं न्हू तें सोडून दिवपाचें आनी हांगा आतां नेवें चिंतपाचें हांगा हांव तेचो मोग करतली म्हणून जेजून केला म्हाजो मोग तसोच हांव तेचो मोग करतली एकूच आमचें हें आसा मोग करपाचें आमी कोणाचो मोग करता चड इफ यू बिलीव इन यू एन फॅमिली चल पयलीं करताली आतां आमकां आतां तुवें दाखयलें न्ही 2 कोळण्यांनी कोण मोग करिना तेंचो मोग करता म्हणून तूं सो आतां आमचें मातशें चेंजिनेस सांग जाय आमी सारकी परफेक्ट जावची ना वर्क इन प्रोग्रेस आमी ट्राय करपाक जाय ट्राय जायना म्हणून सोडून दिवपाक जायना म्हाका हेजे कडेन उलोवंक जायना म्हूण सोडून दिवपाक जायना पूण आमी ती चान्स पळोवपाक जाय हांव एका कशें तरी हो जेजूचो मोग दाखयतली काल आमकां सिस्टर कितें शिकयताली जेजूचो मोग केल्यार कोण आमी देवाची भुरगीं देवाचे उतरा प्रमाणे चलता ती देवाची भुरगीं नाजाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना ती देवचाराची भुरगीं 1 John 3:9-10 म्हणू हां आमी कोणाची भुरगीं देवाची का आमी हांगाच म्हणटा का हांगासून पासून जाले आमी हिंगासून येयल्या देवाची भुरगीं हिंगासून जाता मोग करूंक जाता एकदां ना पूण हय 3:9-10 दोनूय वाचूंक जाय आमी कोणाची भुरगीं इवन आमी मातशें पासून फास्ट उलयल्यार कोणाची भुरगीं जॉन 8:44 म्हणटा जॉन 8:44 कितें म्हणटा पळोवया आमी कोणाची भुरगीं ती जॉन 1 न्हू चॅप्टर तो जॉन गॉस्पल ऑफ जॉन 8:44 For you are the children of your father of the devil, and you love do the evil things he does. आमी कोणाची भुरगीं पळय आमी जेन्ना वायट करता इवील करता न्हू ती आमी देवाची भुरगीं देवचाराची भुरगीं ही वॉज अ मॉडल फ्रॉम द बिगिनींग तो एक जिवेशी मारता जो वायट करता पळय तो
बिगिनींग ही ऑलवेज हेट द ट्रूथ. तेजे कडेन कितें बिकॉज देर इज नो ट्रूथ इन हिम. पळयल्यार तेजे कडेन कांयच सत उलोवचो ना. जेन्ना तो उलयतालो न्हू फालसूच उलयतालो, कित्याक तेजे कडेन सतूच ना म्हणटा हांगा. वेन ही लायज देर इज नो ट्रूथ इन हिम. वेन ही लायज इट इज अ कॉन्सिक्वन्स with his character, for he is a liar and a father of lies. आमी जेन्ना फोटींग बीन उलयता, कोणी कितें म्हणटा आयकना तुमी, बऱ्या कामांक फोटींग उलयल्यार कांय जायना. आं बऱ्या कामांक म्हटल्यार हांगा कितें म्हणटा, बरयलां हांगा बऱ्या कामांक फोटींग उलयल्यार तूं फोटकिऱ्याचो बापूय तुजो फोटकिरो जावचो ना म्हणून. आं तो म्हणटा एक पासून तूं फोटींग उलयल्यार तूं कोण, बापूय कोण तुजो. एक सिस्टर देवाच्या उतरान आसा ती आपल्या भुरग्यांक फाल्स उलयलो. तिणे हे स्क्रिप्चर ताका वाचून दाखयले जाणा तूं कोणाचे भुरगे काय म्हणून फाल्स उलयला म्हणून. करेक्शन केलें तिणे हे स्क्रिप्चरा वरवीं. आमी जेन्ना फाल्स उलयता तेन्ना आमी कोणाची भुरगीं जाता, देवचराची भुरगीं. कित्याक तेजी आनी तेजी केन्ना आमी आयकता, ताका लागून गरजेचें आमी ताळो वळखो, ताका लागून देवाचें उतर आयकपाची. आमकां ताळो आयकल्यार आमकां कितें जाता, हय आतां कळटा न्हू फाल्स उलयलो म्हणटा तूं कोण उलयता वो, तुका खबर आसा न्हू फाल्स उलयता तो कोण, चोयतान. आनी सत आमकां बायबलान सगळें सत न्हू, तेन्ना आमी कळपाचो हो जेजू म्हाजेशी उलयता आनी ताचो पाटलाव करूंक जाय. आमी जायते खूब जाता आमचे कडेन फाल्स उलोवपाक न्हू, जायना. थोतरायेन आमी फाल्स उलयल्यार कोणाची भुरगीं जाता तें आमकां खबर आसूंक जायी, देवचाराची. एक पासून उलयल्यार भुरगीं आमी देवचाराचेच जाले. कोणाक जाय देवचाराचे भुरगे जाल्यार आमी सत उलोवंक शिकोवंक, बायबलाचें उतर सदांच कंटिन्यू आसूंक जाय. आमी इतली ब्लेस जाणा आतां. हांव आतां खदांच म्हणटा आमी ब्लेस जाता जेन्ना आमी ज्या टायमाचेर आमकां देवान टच केल्ली न्हू. हांव म्हाका जेजून वेचून काडलेलें तेन्ना यूट्यूब बीन कांय ना न्हू ब्रदर. नो वॉज देर बट टॉक वॉज नॉट देर. म्हणजे देवाचें उतर नासलें न्हू. यूट्यूब आसलें आसतलें पूण आमी खंय पळयताले मोबायल तेन्ना. आं ओके लेट येयला. या कोणाची केबल आसलो, केबलाचेर घालताले. पूण हांव ब्रादरीक पयलीं मेळोंक ना. हांव जेरुसलेमान पयलीं नासलें, पयलीं हांव दुसरे कडेन. पूण थंयसर देवाचें उतर कितें थंय वचूनच आयकूंक जाय, थंय वचूनच शिकोवंक जाय, घरा वचून नोट बरोवंक जाय अशें आसलें. हय पूण आतां कितलो चान्स आहा आमकां होम डिलिव्हरी. होम डिलिव्हरी आसा न्हू. आतां होम डिलिव्हरी जाल्यार थंयच दवरलें जाल्यार कितें जाता तें. आतां बरें जेवण घेतलें आनी थंयच दवरलें 4 दीस. आं जेवंक जातलें. आतां आमी वयता होम डिलिव्हरी घरा कडेन देवाचें उतर मेळटा, बरयता आनी थंयच दवरता बुकाचेर. फायदो जातलो. आं तें कितें करूंक जाय आमी परत परत उजार करूंक जाय न्हू. एक गोरवा भाशेन न्हू गाय भाशेन काल भयण सांगताली करपाक जाय. देवाचें उतर घेवन हांगा मॅडिटेट करूंक जाय. जोशुआवानूय तेच सांगता मॅडिटेट म्हणटा डे एंड नायट. आजून जर आमी सक्सेसफूल आमकां पॉस्परस जावंक ना, यश मेळोंक ना आमकां कसल्याच कामां, एकूच काम कर म्हणटा तो जोशुआक सांगता देव. कितें सुमृतीचें पुस्तक तुज्या वोटाचेर दवर म्हणटा आनी तें वेवसायेन सांबाळ म्हणजे तुज्या कोयण्यांनी सांबाळ आनी दीस आनी रात मॅडिटेट कर. देन यू वील बी सक्सेसफूल एंड पॉस्परस. तुका यश मेळटा तुज्या कामाक. आजुनूय तुका कॅश मेळोंक ना, कोणची फ्रेंडां आजुनूय दुस्मानकायेन जेता, तूं डे एंड नायट देवाचें उतर मॅडिटेट कर. जेजून केलें पळय तशें. जेजून भोगशिला न्हू आमकां. जेजून भोगशिला. आतां म्हाकाच खबर ना न्हू म्हाजी कितली पातकां जेजून भोगशिल्या. तुका खबर आहा म्हाजी कितली पातकां भोगशिल्या जेजून ती.
बोगशिल्या पूण म्हाका खबर आहा न्हू म्हाजी पातकां इतली बोगशिल्या म्हणून. सर आतां कोणी कितें वायट केलें जाल्यार हेणी भयणीन म्हाजें वायट केलें म्हाका बोगसूंक जायना रोखडेंच. कित्याक म्हाका हांव मॅडिटेट करता जेजून म्हाका त्या टायमाचेर इतली पातकांचें बोगशिलां जाल्यार म्हाका हे भयणीक बोगसुपाक एका उतराक लागून कांयच न्हू. आनी बोगसण एक गरजेचें आसा. बोगसणेन तर आमी दिना एकामेकाक. हे मोग म्हणटा तो ओतेला कायजान म्हणटा पवित्र आत्म्या वरवीं तो आमचे कडेन एक्टिवेट जावचोच ना करपाक कोणाक बोगशिना जाल्यार जातलो. हां पयलीं आमी बोगसणे दिवपाक जाय. बोगसणे दिता तेन्ना आमी हो मोग आसा तो आमी दुसऱ्यांक कित्याक आमी हें करतली नियाय करतली. जेजून म्हाजे इतले पातकाचे इतलें हांवें दूख कळिल्लें लोकांक जेजून म्हाका बोगशिलां लोकांचें इतलें वायट तेन्नाच हांव जेन्ना नियाय ठेवली तेन्नाच म्हाका दुसऱ्यांक बोगसुपाक वेरी इजी जाता. घेवन बसना आमी. समजता न्हू. आमी पयलीं कोणूय दुसऱ्यांक आमी जज करच्या पयलीं पासून हांवें कितें केलां तें पळोवपाक जाय. म्हाजें लायफ पयलीं आपणें पळोवपाक जाय न्हू. हां कितें म्हणटा आमी आतां आमीचें रिलेशन ने वर्सां जेन्ना हांव म्हणटाली ने वर्सां लव युअर एनिमी म्हणल्यार आमी इतलीं वर्सां न्हिदून आसलीं न्हू. वाचून सुद्दां आमी कोणऱ्यांनी करूंक ना न्हू. आतां आमी न्हिदोंक आसली हे ने वर्सा 2026 आमी उठया न्हिदोन आत्मेन न्हिदोन आसले हितून न्हू. न्हिदोन इतलीं वर्सां नासलीं आमी सारकी न्हिदली. पावलो म्हणटा न्हू वेक अप फ्रॉम युअर स्लीप. फिलिपियनान म्हणटा दिसता तो तुमी न्हिदेंतली उठा म्हणटा तो. जागृत जाया म्हणटा जागृत. आमी जागृत जावया आनी एकामेकाचो मोग कसो करूंक जाय तो आमी शिकोवया. हे ने वर्स आमी पळोवया कितलें रिन्यूवल जातलें. जर आमी जोण एकले हांगा कितलें मोगान जियाचेली जाल्यार कितलें आमच्या घराब्यान शेजाऱ्यान हो मोग दिसची पडटलो. हां कितें करुया आमी न्हिदेंतली उठया काय न्हिदेनूच रावया राग बीन घेवन. हां कितें म्हणटा तुमी सगळीं न्हिदोन रावया रागाक बीन घेवन न्हिदया. आमी जाणा रागाक घेवन न्हिदता तेन्ना आमी कोणाक घेवन न्हिदता देंवचाराक म्हणजे सोलपाक घेवन न्हिदता आमी. जायतीं वर्सां आमी न्हिदल्या न्हू. आतां उठया आमी आनी दोळे धांपया. उठुया आमी सगळीं. आतां उबी रावया. आतां आमी उबी रावया म्हणजे सारकी आमी न्हिदलेलीं इतलीं वर्सां. आतां आमी उबी रावया आनी जेजूक जिबेचे देणे उलोवया आमी मातशें. आनी आमी जेजूक आमकां उडास कर आमकां कोणाक बोगसूंक जाय. कित्याक हो जें आमी आयकता हो मोगा बद्दल आमी इतले दिसांक आयकलां तें आमी कोळण्यांनी घालपाक दोळे धांपया आनी उडास करुया आनी तांकां बोगसूया. फुड्यान हाडया मनशाक. कोणाचो राग आसा जाल्यार हो मोग राग आसा जाल्यार हो मोग आमच्या भितर कसोच हो जो कायजान वतयला एकेच सायडीचो मोग कितेंच नासलो कितेंच असो जेजून आमचे कडसून कितेंच आवडूंक ना तसलो मोग आमच्या कायजान वतयलेलो तोच मोग आमकां दुसऱ्यांक दिवंक जायो. हे वेळार दोळे धांपया. कोणाय खूब बोगसूंक जाय आमी. कोणाचो राग आसा ताका लागून जेजू म्हाजें हस्तुकी जायना हें बोगसुपाक पूण तूं तुजो पवित्र आत्मो येद्या वखदार म्हाका आदार दिता. ह्या भयणीक ह्या भावाक सारको काळजान सान बोगसुपाक तेजो मोग करपाक तेजे बद्दल बरें चिंतपाक आनी तेजे बद्दल बरें मागपाक तूं म्हाका शिकयताय पवित्र आत्म्या. जेजू तुज्या नांवान हे म्हजे भयणीक हे भावाक हांव बोगसिता आनी तुज्या आशिर्वादान भरता. सुर्गीचे बापा आमी तुका आर्गां दिता. सगळें हें आमकां तूं कोण दाखयता तांकां येद्या वखदार एक स्टेप घेवपाक आमकां तुवें तूं म्हणटा एकूच स्टेप घे आपूण 99 स्टेप घेतलो. येद्या वखदार जेजू खरेंच जी शिकोवन आमकां तूं नेम दिल्याय कशी मोगान आमी जिवंक जाय तिचो मोग आमकां जाय असोच मोग आमकां जिवंक अशेंच मोगान रावंक एका एका रिलेशनान कसलेंय रिलेशन तुवें आमकां दिलें जाल्यार तुवेंनूच आमकां वेचून काडून त्या घराब्यान घातलेलो आसा जेजू. त्याच घराब्यान
तुजो मोग दिवपाक जेजू तुवें आमकां सगळे भितर देण्यांनी भरलाय तुजे देणी आमकां वतयत आसा भोगसण्याची मोग करपाची सगळी देणी आमचेशी तूं ओतम्यानसून आमच्या वतयत आसा ती आमकां एकामेकाक मोग करपाक आनी जेजू चड उपकारी तुज्या जो मोग तुवें आमच्या काळजान वतयलाय म्हणून आमी हे स्टेप घेवं शकता दुसऱ्याचो मोग करपाक जेजू जो मोग दिलाय तो दुसऱ्यांक दिवपाक त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता ह्या वेळा पासत आनी तुजो मोग आमचेर वतयलाय तुजो मोग आमच्या काळजान वतयला काळजान वतयलाय जेजू आमी तुज्या मोगान भरलेली आसा जेजू जशी आमी हांगा आयकोता उतर तितलो तितलो तुज्या मोगाची आमकां आनीक आमकां शिकोवण मेळटा तितली खोलायेन आमचो मोग वाडटा जेजू तुका आर्गां दिता आमच्या घराब्यान बरी पयलींच आमी हो पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या काळजान मोग वतयलाय तो पयलींच आमच्या घराब्यान आमी बरी गोवाय जातली जेजू शेजाऱ्याक चर्चीन बसून जेजू सगळे जे सुवातेर आमी वयता कामाचेर ऑफिसांनी आमच्या आमी खरीच पयली गोवाय आमी जातली जेजू एक स्टेप आमी घेतली आनी तूं 99 स्टेप घेता म्हण आमकां खबर आसा आनी तशेंच आमी आख्या संवसाराक तुजी एक गोवाय जातली जेजू एक गांवांत त्या गांवांत तुजें उतर आनी एक आवड जेजू जेन्ना आमकां पळयता तेन्ना आमच्या भितर जेजू पळोवपाक सगळ्यांक तूं दाखयतली म्हण जेजू आनी जें आमी कितें करता तें तुकाच मोहिमा हाडपाक जेजू तुजेंच नांव वयर काडपाक जेजू आमी हें तुजे शिकोवणे वरवीं होच मोग आमी आख्या संवसाराक दिवंक आवडटा जेजू तुजी खोशी करूंक उतरांसून तुवें आमकां वेचून काडल्याय जेजून आनी वेचून काडून हांगा आमकां हाडल्याय आनी शिक्कोय मारलाय तुजें उतर परगडपाचें जेजू तुका आर्गां दिता आमी आमचें रिलेशन आमचें जें तुवें रिलेशन दिलां तें सगळें लॉ काडून हो कायदो काडून आमी जे कित्याक आमी म्हणटा तें आमच्या कोळणेन घालतली आमचो सगळ्यांचो बापूय म्हणून आमी भाव भयणां कशी आमी जिवपाक ट्राय करतली जेजू आमच्या घराब्यांनी आनी एक फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड कशी तुका आर्गां दिता जेजू सगळें जी भाव भयणांक आमकां हें शिकयलां तितलें आमच्या कायद्यान जी आयकतली तेंचो एक जागृत जातली आमी जेजू तुजो मोग करपाक थँक्यू जिजस प्रेज जिजस हालेलुया शिकारा बरा 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 शिकारा करा 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 आपा पा 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 र र र र र र र र र थँक्यू जिजस आमकां हे देवक्त्याक सोडयताय सगळ्या रागांतसून सगळ्या भिरांतींसून सगळ्या कोडूसाणांसून हे देवक्त्यार आमकां सगळ्यांक सोडयलें जेजू तुवें आमकां सगळें वायट चिंतप वायट उलोवप सगळें वायट जें कितें आसलेलें आमच्या भितर हे देवक्त्यार आमकां सगळें हितूनसून भायर सरता जें कितें तुज्या राज्यांतलें न्हू आमच्या भितर आसा जेजू मोगाचें दुसरें कितें आसा जाल्यार देवक्त्यार जेजू तुज्या नांवान आमच्या कुडींतलें सगळें भायर सरोन गेलेलें आसा म्हणून सोत मानता जेजू आनी तुजो मोगूच आमच्या काळजान आसा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता जेजू सगळ्या दुयेंस पिडांसून सगळ्या पिडेनसून सगळे जे डॉक्टर रिपोर्ट आसून आमकां देवक्त्यार सुटका दिल्या म्हणून जेजू जोण एकल्याक म्हणून तुका आर्गां दिता आनी तुजें जिवीत सुबामपणाचें जिवीत आमच्या भितर वता म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता आनी वाखाणटा हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन जेवणाक वचो आमी आतां जेवणाक या सकाळीं 8 न्हू बरोबर ओके